Hallelujah, 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 hallelujah. मगर बाबणीनं तुमकां समेस्तांक ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. आज तुम्ही ह्या देवतेंपलाक शुक्राराच्या दिसांक हांगासर आयल्यात. तुमची ते सवां इरादे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. सुमे लागीं तुमची कंत दूख बेजाराय सांगूंक आयल्यात. तुमची कश्ट तुमची दूख सगळे वांटून घेवंक आयल्यात. तरातरांच्या ते सवां खातीर तुमी मागोवंक आयल्यात. ऑनलायनीर हांगासर आराधना मुखांतर सुमेची भलायकी, सुमेचें समाधान, सुमेची कृपा, सुमेची बेसांवां जोडूंक तुमी हांगासर आयल्यात. हे सर्व खातीर आज विशेश करून मागता आसतना ह्या आराधनाच्या वेळार तरातरांच्या गरजां खातीर मागतल्या. भुरगीं नातलेल्या काजरी जोड्या भुरग्यांचे देणे, सेरीक नातलेल्या युवजनांक फवती सेरीक, कामां नातलेल्यांक बरी कामां विजा, तशेंच पावसा खातीर आमी मागतल्या. तरातरांची पिठा गूण जावचे खातीर मागतल्या. एका मनाची काळजाची जावन ह्या आराधनान वांटिली जावया. सुमेची बेसांव जोडया. आराधना कायती जावन गावया गीत आराधन तुका सुमया म्हणलें गितां मुखांतर सुमयाक स्वागत करिया, सुमयाक आराधन करिया, सुमयाची स्तुती करिया. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, तुका पवित्र ज्ञान. सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीवित दातारा आराधन तुका, मनुष्या पसणारा आराधन तुका. देवा आमच्या बापा आराधन तुका, काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागरा आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका पवित्र ज्ञान. दैविक सडवणदारा आराधन तुका, आमच्या तारका आराधन तुका, सगींच्या नीतीदारा आराधन तुका, देवा पुता आराधन तुका, जेजू क्रिस्ता आराधन तुका, मरियेच्या पुता आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सुमिया,
आराधन तुका पवित्र हालेलुया 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 सगळे हात उभार हालेलुया हालेलुया हर हर शदल बल बलंदललया हालेलुया हर 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 आमचा स्वामी आमच्यामध्ये असा देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो आम हरि एक असो देव आमका रक्षो पसो सांभाळसो आमचे जतन करसो आमका भलायकी दिवसो आमका समाधान दिवसो आमका मेटा मेटा निराकूर वर्षो आमचो स्वामी आमचं वयस आमचं ईस आमचं गवळी आमच्यामध्ये असा आराधना करूया आमच्या स्वामी स्तुती करूया स्तुती करूया आराधना करूया सगळ्या काळचा हालेलुया 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 वडादड्या वडादड्या हालेलुया 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 हर 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 येशू 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 हालेलुया 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 हर गान जेसू गुलाब जेसू आराधना जेसू हालेलुया हालेलुया हर गान जेसू गुलाब जेसू आराधना जेसू हालेलुया हालेलुया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आराधन तुका दुनिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका आराधन तुका दुनिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका सोमिया जेजो गुलाब तुका सोमिया जेजो आराधन तुका सोमिया जेजो हालेलुया हालेलुया यीशुवे वंदने यीशुवे आराधने praise you Jesus adore you Jesus worship you Jesus hallelujah 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 हालेलुया बश्याम कीर्तन 147 Psalm 147 किती म्हणता हालेलुया 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 सर्वेश्वराची स्तुती करा सर्वेश्वराची स्तुती करा सर्वेश्वराची स्तुती करा सर्वेश्वराची स्तुती करा आमच्या देवा कीर्तन गावची आमच्या देवा कीर्तना गावची कितले बोरें कितले बरे ताची स्तुती करची ताची स्तुती करची कितले सोबीत कितले सोबीत आमच्या देवाक आमच्या देवा कीर्तन गावची कीर्तना गावची कितले बोरें कितले बरे ताची स्तुती करची ताची स्तुती करची कितले सोबीत कितले सोबीत हालेलुया 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 म्हणजे मग अशा भाव भयणीनो आज आमकां सोमी देवाचें उतर कितें म्हणटा सोम्याची स्तुती करचें कितलें बरें देवा सर्वेश्वराची स्तुती करचें कितलें सोबीत कितें सर्वेश्वराची स्तुती करचें कितलें सोबीत तशेंच सर्वेश्वराक कीर्तन देवा कीर्तन गावचें कितलें बरें बळ्या न्ही गे आमकां आमची स्तुती करून आमचें वर्णन केल्यार आमकां मस्त खुशी जाता न्ही गे तो बारी बरो तो गुणेस्त सगुणी तंगडी गे हां मायनू सुनेची गुणागाणां गेल्यार सुने कितलें बरें जाता न्ही गे सुबीत न्ही गे म्हजी सून बारी बरी म्हजी सोनू म्हज्या दुये सारकी म्हजी बारी कॉन्टेंटाची मोगाची अपुरबायाची न्ही गे म्हाका उनुदा दिता म्हाका कापी करून दिता च्या करून दिता बसुलेडे जेवण हाडून दिता न्ही गे बसुलेडे पूड हाडून दिता कसर हाडून दिता पान हाडून दिता अशें पुरा बरें करना सुने विशयांत शेजारच्या कडेन माय उलयल्यार सुने कितें जाता राग येता की संतोश जाता संतोष हां हांगा सुनून तूं ना तो बरं पुरो मायोंत आसचें मायच्या विशयांत सून बरें करून उलय जाल्यार न्ही गे मायच्या इश्टिणी कडेन न्ही गे म्हजी माय आसा बारी अपुरबायची माय म्हजो मस्त मोग करता दुये प्रास चड मोग करता हांव आयल्या शिवाय जेविना हांव जेवच्या सांगात जेवता म्हाका राखून रावता कितलो वेळ जाले व्हड न्ही जेवंकूच जेविना न्ही जेवताना काणगे वता म्हणून आनी आपणाचो आसलो शिमट्याचो कुडको मासली म्हज्या कोपान घालता
कितल्या अपुरबाची माय असली माय म्हाका मेळूंक वतना हां म्हज्या मायच्या की चड म्हज्या आवयच्या की चड म्हजो मोग करता अशें म्हणत जाल्यार कितें मागीर कितें जायत हां संतोष संतोष जायत न्ही गे थोडे माय म्हणूं का तुजे मुखार अशें म्हणटा कोण ना न्ही गे तूं म्हजे फ्रेंड न्ही म्हाका कांय वायट सांगता तुजे मुखार म्हणटा कोण ना म्हणटीत पूण जाल्यार कितें जाता संतोष जाता गी ना गे तुमकां कोणाक जायना गे जाता आनी तूं माय ना तूं सुनूय ना देवा म्हज्या मागीर कोण तुमी पूण हांव करता गे हांव कारकडी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी न्हू पळया आमी हेरांच्या विशांत बरें सांगल्यार आमकां कितें जाता म्हज्या विशांत कोणें म्हाका बरें सांगता जाल्यार कितें जाता संतोष संतोष जाता न्ही गे आमी सदांवत जीव आसतना बरें सांगच्या बदलाक जीव आसतना कितें सांगता हांव पाठ सांगता हां पाठ वायटच सांगता हांव तो गी अब्बा कुंटा गादरी केदो मोठो आसा केदो आसा राग बळे भिवून करता दोळे बळे बी दिसता ताजे उलोवंक बी दिसता अब्बा करता गी अब्बा बाबा म्हूण म्हळ्यार न्ही गे सडावळ म्हणटात थोडेशे कालें करून जाता न्ही गे सडावत देखून आमी सडावत तो बरो म्हूण सगळ्या देळा कोत्ताय मेल्ल्या मेर हां मेल्ल्या करेक्ट आनी तशेंच करचें श्रद्धांजली दिताना आनी मेल्या उपरांत बरो म्हण जीव आसतना बिलकूल बरो म्हणना न्ही गे सडावत मेल्या उपरांत श्रद्धांजली म्हणटाना म्हाका न्ही गे कितले बरे गुण सोदून काडटात न्ही गे खंय मेळना जाल्यार इंटरनेटान मेळटा तीं म्हणी सोदून काडटात दुसऱ्यांचे हाका कुडसितात मागीर कट एंड पेस्ट कळ्ळें गे आं तो बारी बरो तशें अशें म्हणून पुरे कितले बरें सांगतात म्हणना जीव आसतना कांय सांगिना न्ही गे आं मेल्या उपरांत म्हशीक दाकुट्टी दूद जालें म्हणटाली गे कळ्ळें पूण ती म्हस जीव आसतना एक कुट्टें दूद दिनातली कळ्ळें गुड्डू म्हस वासरून घालूं ना कळ्ळें पूण मेल्या उपरांत कितल्या अपुरबाची मोस म्हजी मेली 10 कोटी दिवस दिताले म्हूण म्हणचेलें 10 कोटी तशें तुमगे दिताली गे कितें जावं दी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जिवंत आसतना एकामेकाची एकामेकाक आमी बरें मागूंक जाय बरें म्हणा जाय न्ही गे जेजू म्हणटा म्हज्या विशयान कोण म्हणटात पळय गे पळय की न्ही हांव मेल्या उपरांत कोण म्हणटा म्हणे जेजू ना म्हज्या विशयांत लोक कितें म्हणटा म्हज्या विशयान ते कितें म्हणटात देखी म्हज्या विशयान तुमी कितें म्हणटात सांगा देखून म्हणजे मोगाच्या भाव न्हू भयणी न्हू आमी पळया जिवंत आसतना एकामेका विशयांत बरें उलोवंक जाय बरें उलोवंक पाड न्ही फकत बरें आशिर्वाद मागोवंक जाय रंग शिरापणी समजलें इल्लो पावस सुरू जाला 4 दिसां उपरांत इल्लें थंड जालां उगोर न्हिदल्यात येवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इल्लो पावस दिलो देवान देवा अर्गान दिया म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पावस जायचे की नाका जायचे की नाका पोत्तान पावसूच ना फुडें जुलय म्हयनो पावसान भरलेलो म्हयनो पावस आसा कोलें वत सुकनातलीं उस्तरां सुकनातले नारली सुकल्यात फाटल्या दिसांनी कितलें बरें वत न्ही गे हांव मस्त पळयलें वाटेर येतना उंपुल्ले गादे पुरो सुकल्यात नेजले इल्ले गादये सुकल्यात उदक ना आनी आतां पावस येना जाल्यार डिसेंबरान पिवंक उदक आसा बोरवेलांत उदक ना बांयत उदक ना न्हंयत उदक ना मागीर दर्या वचोचें पडत मिठा उदाडूंक आनी एका बटलेक उदक आतां कितले आतां एका बटले उदकाक कितले आतां 20 रुपये 20 रुपये डिसेंबरान 50 जाल्यार जालें सांगूंक जायना पावस येना जाल्यार उडास दवरा देखून इल्लें उदक बंद दवरा पावसाचें न्हू वेळ्ळ्यार इल्लेशें ड्रमांत पेट्रोल डिझेल उणी उण्याक मेळत उदक मारूंक जायत उडास दवरा पेट्रोल डिझेल नासल्यार येत पूण उदक नासल्यार जगताय जायना एक उडास दवरा देखून देवाचो आदार आमकां ना जाल्यार कांय ना देखून पावस देवान धाडचो देखून देवा लागीं मागया आमी बरो पावस येवच्या खातीर मागया थोडे फावटी म्हणटात पात्र्याप कितले पुटी पावसा खातीर मागता म्हणून फातर मागल्यार मात्र मेळटा देखून मागा कळनासतना मागा विस्वासान मागा भवर्तान मागा पातयेन मागा मेळटा म्हणल्यार बरोवशान मागा आनी तुमी घेतल्यात जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतले आनी देवाचें उतर म्हणटा पळया सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक किर्तनां गावचें कितलें बरें ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत सोबीत उडास दवरा देखून किर्तन 140 म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर कितें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजी झीणभर
मुझी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो म्हज्या देवाक गितां गायतलो म्हजी जीणभर मुझी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो म्हज्या देवाक गितां गायतलो ಕನ್ನಡದ ಗೀತ ಸನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ आराधने अपूर्व पळय म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो उस्वास आसता पर्यंत हांव तुजी स्तुती करतलो न्ही 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 ಹೇಗೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ निघून उभी राहूया त्याच्या मनाक गीत गावया सर्वेस्पराची स्तुती सुरेस्पराची स्तुती आम्ही करूया म्हणले गीत आम्ही गावया आणि सुरेस्पराच्या मनाक आम्ही गीत गावया सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया सगळे आतोबात हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया सगळे हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया हरिओ कष्ट जाल्यांचे कष्ट तो हळू करता रडतल्यांची दुकान तो पुसून बुजवण दिता बरादीक आमचे वजन आमचे कष्ट तो वयता सर्गीसो संतोष आमकां दिता त्या पासत आमच्या सुरेस्पराची स्तुती करया महिमेवंत ताच्या कृत्या पासत आमी ताची स्तुती करया सगळी आमी ह्या भुमीच्या निवासानो सुरेस्पराची स्तुती करता बाबा मारा कित्याक देव आमच्या मध्ये जिवंत आसा आमकां आदार दिता आमकां सांबाळता पोसता आमकां बेसवानी भरता ही आमच्या देवाची स्तुती करया कष्टातल्याचे कष्ट हळू करता रडतल्याचे दुःख पुसून भुसवून दिता कष्टलेल्यांची कष्ट हळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता बरदीक वजन आमचे तो वावयता बरदी वजन आमचे तो वावयता सगळी संत आमकां दिता सगळी संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया सगळे हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया ताळयो ताळयो धरण सुकनातल्या झरीतले निथळ उदक पिवंक आमकां तो लबयता मुखेल्ल्या परचेची भूक तो थांबयता सर्गीच्या जेवणान आमकां दोशी करता आमचे सगळे कश्ट तो आमकां परिहार करता
आमच्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमावंताची कृत्य आम्ही नियाळूया सियोनाच्या सगळ्या निवास्यानो भूमीच्या निवास्यानो सर्वेश्वराची स्तुती करा सर्वेश्वराक बोक मारा की त्या देव आमच्या मध्ये जिवंत आसा सुखानातल्या झरींतले नितळवोदाक पियेवंक आमकां तो लाभयता सुखानातल्या झरींतले नितळवोदाक पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या पळचेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सगळींच्या जेवणान दादोस करता सगळीच्या जेवणात दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वरा स्तुती कर हालेलुया सगळे हात उभार हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वरा स्तुती कर हालेलुया 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 सर्वेश्वरा स्तुती कर हालेलुया हात उभार हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वरा स्तुती कर हालेलुया सगळे हात उभार हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वरा स्तुती कर हालेलुया सगळ्या खळझट ठाण हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वरा स्तुती कर हालेलुया 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 हरगांधी जगला सदला बला बला हरगांधी जगला सगळ्या काळामध्ये सगळ्या हमारी समोर सदी समय शदलेले बल बल सगळ्या मनात सगळ्या सत्तेन देवाची स्तुती करा त्याने गेले उपकारा बसत त्याने गेले बरेपणा बसत त्याने उदले झोते बसत आमका राखले बसत पिढ्यांतले अवघडांतले गडगड्या जगड्यांतले वारे वादळांतले आमका राखून मेले बसत आमच्या पयना वेळ आमका राखून मेले बसत आमची सगळी कामा करून कृपा दिल्या बसत हालेलुया 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 Ergan tuka sumia Jesu, Olam tuka sumia Jesu, Radan tuka sumia Jesu. Haleluya, 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 Haleluya. Busyam. Kirtan 32 Sam कितें म्हणटा जांचो गुन्यांव बोगसला जांचो गुन्यांव बोगसला जांचे पातक मापसला जांचे पातक माफ जाला ती करीन्स सुभागी ती करीन्स सुभागी जांचो गुन्यांव बोगसला जांचो गुन्यांव बोगसला जांची पातक मापसला जांचे पातक माफ जाला ती करीन्स सुभागी ती करीन्स सुभागी मुखाच्या भाव भयणीनो पळया जायती जाणां सुखे करतात अपराध करतात वैगी आनी मस्त जाणांत थोडी जाणां जैलां वेतात तेगी जैलांत थोडे पटी थोड्या कैद्यांक तांच्या बऱ्या साली खातीर बऱ्या नडत्यां खातीर न्ही सुटका दितात न्ही सुटका दितात स्वतंत्र दीस जावं पुरो वा गणराज्योत्सवा दिसा जावं पुरो सुटका दितात तांचे पातक तांची अपराध माफी जाल्यात जैलांतली सुटका संतोश जाता की ना संतोश जाता की ना हां आपल्या घरा वचूंक मेळटलें आपल्या कुटुंबाक सांगात रावंक मेळटलें संतोश हें संवसारी कुर्तीन दिवचें एक माफी सरकारान दिवची माफी पूण संवसारांतलो सुमार 100% लोक अपराधी देवा मुखार कळ्ळें की कोणी बागे वचूं म्हणूंक जायना कित्याक ह्या मनशाच्या कुडीन तिरस्कत काय आसा कित्याक ही मनशाची कूड मांसा आनी रक्तान आटापलेली तातूंत उणेपण आसात वय की न्ही
कुडींत उदकाचो आमसो उणें जाल्यार म्हणटाना कितें लागता कुडींत उदकाचो आमसो उणो जाल्यार म्हणटाना कितें लागता ताण लागता न्ही गी होय गे सक्रीचो आमसो उणें जाताना कितें जाता हा भूक लागता होय गे आनी तकली गुंता हात पांय कामतात होय गे हां म्हळ्यार मनीस कूड साहस ह्या कुडीक भूक लागत ना म्हणून जाता ह्या कुडीक ताण लागत ना म्हणून जाता जायना ती कूड ह्या भुमीची ती अस्कत थोडे फावटी ताका भूक लागता थोडे फावटी ताका ताण लागता थोडे फावटी ताका राग येता थोडे फावटी कळ्ळें गी तशें म्हळ्यार ह्या कुडीक ताची तमडी अस्कत काय आसा संपूर्ण न्ही तशें ह्या अस्कत कुडींत आमी आमचो आत्मो जियेतना थोडे फावटी आमी पातकांत पडटा देखून तेव्हा मुखार सडावत अपराधी जाता पूण अपराधी जालो म्हणून त्यात पातकान रावचें गी हां पांय निसरनो तूं एक केदांत पडलोय गटरांत पडलोय केदांत आं वो केद बरो आसा आब्बा आब्बा परमळ आसा म्हूण सांगून अशें अशें पुसून अशें अशें थंय रावताय की काय भायर येताय हां तेन्ना ठपक्क भायर पळयताय न्ही एब्बे शी हांव शेणांत पांय गेलो हांव खंयच्या एका गुंडयेन पडलो मेळ्या गुंडयेन पडलो शेणाच्या उदकांत पडलो ठपक्क भायर येवन नितळ जावंक आशेताय की ना हां त्यात मेळ्यांत रावंक आशेताय तशेंच आमी पातक केल्ल्या वेळार आमी एका पोंडांत एका मेळकुट्या पोंडांत एका गाणींत एका 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 किचडांत पडटा आमी तांतले वयर येवंक जाय थंय जावन आमी वयर येवंक जाय कशें वयर येवचें आनी कशें नितळ जावचें ह्या विशयांत सांगूंक जेजू आयिल्लो कळ्ळें गी तुमी कशें वयर येजय त्या मेळ्यापणांतले त्या पातकांतले कशें भायर येजय कशें तुमी नितळ जायजय म्हणल्या विशयांक जेजू आयलो देखून म्हणालो हांव पातक्यांक आयलां आपोवंक भगवंतांक न्ही देखून पातकाक पाठ करा खोटीची न्ही सांडा बरीची न्ही जेया सर्गीचें राज्य लागीं पावलां पळया देखून पातक करता मनीस देवी जाणा मनीस पातक करता म्हूण देवी जाणा पातकांत आसलेल्या मनशाक वयर काडच्याक जेजू आयिल्लो देखून तो म्हणटा तप्पु ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಟೀಚರ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಗುಮ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಡಿತಾರೆ ಟೀಚರ್ ದಿಸ್ತಾ ತುಮಕ ಕುಂದೆತ್ತಾಡಾत ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು ಮನುಜ ಕಣೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು ಮನುಜ ಕಣೋ ನಿಗೆ चूक जावची सहज तप्पु ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ತಿದ್ದಿ ನಡುವುದು ಮನುಜ देखून त्यात चुकींत आमी रावचें न्ही त्यात कोणांत आमी बुडचें न्ही त्यात कोणांत लोळोन आसचें न्ही मगार फाटीं येसय एकलो दादलो मनीस मेळ्ळो म्हाका सुबीत करून बायसोर येयला व्हंकले उठून आनी हांवें विचारलें वारी सुबीत दिसता वो आनी तुवें बरी सुबीत दिसतात वेरी गूड खंय आयल्यात आमी हांगाच आयल्या मदर तुमकां मेळोवंक कितें एकर गामेस दिवंक आयलें हांव कित्या पासून विचारलें वो मनीस म्हजो दादलो पिवन मार्गार पडटालो घरांत समाकाट्टी येनातलो इश्ट मित्र म्हळ्यार जालें एक हप्तो येना घरा इश्टां सांगातात ताका बायली नाका भुरगीं नाका इश्ट जाल्यार पुरो गोळटा पुरा इश्टांक वयता घरा कांय हाडिना हांवें तर म्हज्या भुरग्यांक बसचें कितलें मागतालीं म्हण हांव देवा लागीं कितलें मागतालीं परिवर्तन कर म्हूण एक दीस हांव हुशार नासतना पडलीं उठोवंक म्हाका जायनातलें ओ नांतना घरा गेल्लो फोन केल्यार हाचे फोन स्विच ऑफ येता ओ खंय गेला गोतू ना जेवंक गत नातली भुरग्यांक वाडूंक गत नातली असल्या परिस्थितीर एक दीस तो घरा आयला हांव थापान सगळीं हुंडून जाल्या भुरगीं रडोन आसा आनी ह्या परिस्थितीर तो घरा येवन पळयतना आमची विरमत पळोवन ताका शॉक जालो
तुवें म्हाका कित्याक फोन करूं नाय म्हणालो. हांवें म्हणलें कितले फावटी फोन केले, तुजें फोन स्विच ऑफ आसा, पळय मोबायलार. पळयतना मस्त फावटी फोन केला. ताका तो म्हणालो की आय एम सॉरी, म्हाका बक्षी आनी मुखार तशें जावचें ना. आनी तो गळगणे रडलो खंय. आनी तो म्हणालो असलो अपराध केल्ल्या पासत हांव सूख मागतां आनी म्हजे थंय तसलो अपराध जावचो ना. आनी त्या दिसा हांव न्हू ताणें पिवचें सोडलां, खंय फ्रेंड्सां वेचीं सोडलां. आनी फ्रेंड्सांचे ताका राग येयलो, कित्याक म्हळ्यार मोबायल स्विच ऑफ दवरूं सांगलें, तुजी बायल घडी घडी फोन करता रे, बंद कर म्हणून ताणें म्हणलें ताच्या फ्रेंड्सांनी. तो म्हणालो आनी मुखार तसले फ्रेंड्स म्हाका नाकात. म्हज्या बायले भुरग्यांच्या आकांतांत हांव गरजेक पडोन वतलो गो, कित्याक म्हाका काजर कित्याक. देखून तो कुंडवळ्ळो आनी तो बरो जाला फादर. आतां फक्त 4 म्हयने जाले तो खंय वचना, घरांत येता. आनी हांव विचारलें तुजें पयलेंचें लायफ तुका बरें दिसता की आतांचें लायफ बरें दिसता विचारलें ताच्या न्हवऱ्या कडेन. तो म्हणालो आतांचें सुकून आसा, सुकून, संतोश आसा, समाधान आसा, तृप्ती आसा. आनी हांव कांय म्हज्या कुटुंबा खातीर करता म्हणल्यार म्हाका भोगता म्हणालो. पयलें म्हाका गुंतून गोस्परी जिवीत गेल्ले कडेन खंय चलताय टायप जाल्लें जाता अशें चिंता बसल्लें. जबाबदारी म्हणली म्हाका नातल्ली. हांव एक दादलो म्हणून, हांव एक बापूय म्हणून म्हाका गुंतून नातलें. आतां म्हाका तें कळ्ळां. त्या इन्सिडेंटा उपरांत म्हणालो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें पश्चात्ताप, हें परिवर्तन तें कोणांतलो, त्या मेळ्यांतलो तो भायर आयला आनी तो परिवर्तन जाला. त्या पासत आमी अर्गां दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एक घडी भर दोळे धांपया, आमच्या हातार दवरया. आमकां जायते अवकाश आशिल्ले परिवर्तन जावंक, जायतो अवकाश आशिल्लो आमी त्या कोणांतलें, त्या मेळ्यांतलें, त्या केदांतलें भायर येवंक आमी येवंक ना. कित्याक थोडे फावटी आमी दारून काळजाचे जाल्या. आय डोंट वॉन्ट यू, आय डोंट वॉन्ट युअर सजेशन, आय डोंट केअर, आय डोंट वॉन्ट टू बी रिकन्साइल्ड, आय डोंट वॉन्ट गॉड, आय डोंट ट्रस्ट इन हिम, आय डोंट वॉन्ट हिज हेल्प. अशें थोडे फावटी आमचे चिंताप आसा, दारून काळजाची चिंताप. समेलाच्या बक्षाणे मागे तुम्ही म्हणटा रडा नाकात म्हजे बसत, रडा बघा तुमचे बसत, तुमच्या कुटुंबांतरां बसत. आज कोण धरून काळजाचे आसात आमच्या कुटुंबांत, आमचे उतर आयकनांत, जबाबदारी पळयनांत, अजुनूय त्या मेळ्यापणांत आसून तें म्हणलें कितें म्हण तांकां कळीत ना, अजुनूय त्या कोणांत लोळोन आसात, त्या जाल्यार बसत आमी मागीर. समेची काकूळत देंवन येवं दी, समेचे बोगसाणें देंवन येवं दी, परिवर्तनाची सगळी कृपा तांचे ती देंवन येवं दी म्हूण मागया. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, डोळे दांपून तुमची वतकाची ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಾಗೆ, डोळे दांपून तुमच्या वतकाचे बक्षणे मागा. ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ डोळे दांपून ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು तुमच्या कुटुंबाच्या ನೀಡೆನಗೆ. पश्चात्तापानंतल्या तुमच्या कुटुंबा संध्या खातीर मागा. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ, ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ, ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ಯೇಸುವೆ, ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾ ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ, ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ.
Erganduka sumia Jesu. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मग बापणीनो कीर्तन 120 साम 128 कितें म्हणटा जो मनीस सर्वेस्परा भियेता जो मुनी सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता आणि त्याच्या वाटांनी चलता तो भागी. तो भागी. तुझ्या हातांच्या वावराचे फळ तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. तुका खावंक मेळटले. सुख संतोष सुख संतोष तूं बगूंक पावतलोय. तू बघूंक पावतलोय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग बापणीनो इकडे पर सोम्यापणे आज सोमी आमकां सगळ्यांक बेसांव दिवंक आशेता. आज तरातरांचे घर सांगातीर मागता न्ही गे कामां नातलेल्यांक कामां मेळचे बसून कितलेशे जण युवा जण डिग्री जावन मास्टर्स जावन इंजिनियरींग जावन MBBS जावन पाटीक भायर आयल्यात. हो ती कामां नांत हो तो सांबाळना हो तो तुमकां हय गे गल्फाक वसा भायर वसा खंय वसा कामां नांत. आमच्या भारतांत तूं नांत तशेंच जायतीं जाणां भायर कामां सोदून विजाक गेल्लीं आसा विजिटींग विजा कामां मेळोनात आनी झुजाचें जेजेचें वातावरण आसा तांचे बसत कामां मेळच्या बसून मागोवंक न्ही गे. तिसऱ्यान आमी मागता विशेश करून सैरीक घातलेल्या युवा जाणां बसून न्ही गे 30-35 जाल्यांत सैरीक जावना. फवती जिनी संगाती वा संगातीन मेळच्या खातीर आमी मागया. आमकां कळीत आसना तेंचे दुगो कितले न्ही गे काजार जावनाय गे सैरीक जावना गे मनीस जाताना कितले बेजाराय जाता गोताय तांकां मात्र गोत्तू देखून तांचे पासून मागया. सो तें काजरी जोड्यांक भुरगीं जायनातलेलीं आसात तर तांचे पासून मागया. तांच्या पासून 8 वर्सां 9 वर्सां 5 वर्सां 4 वर्सां 11 वर्सां काजर जावन भुरगीं जायनातलेलीं जोडी आसात कितलीं कंगाल जातात गोताय. आमी थोडी थोडी कुशालाय विचारता भुरगीं जावनात गे कित्याक जावनात तुका समस्या आसा गे अशें पुरा म्हणटा आमी. कितले दुकानां जायत 4 जाणां मुखार विचारतना थोड्यो कळीत आसूनय आमी विचारता म्हळ्यार ताका दुखल्यार म्हाका संतोश जाता. तशें जावंक नजो. आमी मागया तांचे पासून मागया. आमी मागण्याक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. जाकरीचे बायल एलिझाबेथीक उतर प्रायर जाकरी जल्मलो न्ही गे. अवकार आसलेल्या मायेक पळयतात सक्तेन देवा सुपूत जल्मलो न्ही गे. उतर प्राय पावलेल्या साराक इसाक जल्मलो न्ही गे. भुरगीं जायना म्हणल्या अन्नाक सामुएल जल्मलो हय की न्ही. पळया देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. सर सांगते साध्य पूण तुजें आनी म्हजें बरें मन सांगाता घालून आमी मागता जाल्यार त्या एका गर्भांत देवाचें बेसांव किल्ल जालें. हें बरें मन आसा जाय. हें बरें मन आसा जाय. कळ्ळें. कोण एकलो मनीस म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो फादर हांव एका टायमार मस्त कश्टलो मस्त म्हळ्यार मस्त कश्टलो जेवंक खावंक नासलें. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी म्हाका कोणेंय कुमो करूं ना. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी कोणेंय कुमो करूं ना. म्हज्या भावांनी म्हाका कुमो करूं ना. म्हज्या भयणीनी कुमो करूं ना. म्हाका पळोवन आसतालीं तीं भायर आसलीं भायर उरये तें म्हाका उरूं ना. कांय कुमो करये ती करूं ना. म्हाका एका अक्रिस्ती भावान क्रिस्ताक उलोवन नासलेल्या भावान म्हाका कुमो केली. म्हाका दिसपडतो ग्रास दिलो. म्हाका भायर व्हेलो आनी आज कितें आसा जाल्यार ताचे वरवीं आसा. आनी तो म्हणालो ही पुरा फादर आमी क्रिस्तांवां एकामेका मोसरान भरता. म्हज्या की आनी एकलो वयर गेलो म्हणटाना म्हाका सोसूंक जायना. मिसाक येता हांव आराधन करता हांव वाचपां वाचता हांव रानक्रिस्तांव समुदाय घेता हांव इतलें पुरा करता हांव. पूण एकामेका पळयल्यार
जायना कितें फायदो पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हें सास न्ही गे वय की न्ही देखून न्हू पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी पेल्यांचें मन दुखोवचें न्ही भुरगीं नांद गोत्ता आसा उगत रावया मागया सरीक जावन गोत्ता आसा उगत रावया मागया तांच्या बसून आज तें मागोवंक जाय सो तें आमी पावसा खातीर मागोवंक जाय तुमी तुमी मागतात कितें दिसा आंबोरी तेरसा वेळा मागतात सत्य सांगा सक्रामेंत फटी मागनात मागतात कितले जाणां मागतात तुमी पावसा खातीर फटी मारनाकात मागना जाल्यार मागा आनी आसतना मागा पळया इतले जाणांत खाली पळया असं हात वयर घाला पळया इतल्या जाणांत खाली 26 जाणां 26 इतल्या सगळे इगर्ज लोक आसात तुमी 26 जाणां मात मागतात कित्या मागना तुमच्या टॅपान उदक येता हय गे तुमच्या मायंत भरून उदक आसा आतां हांव रिंगां भरल्यान न्ही गे तुमच्या बोरवेलान उदक आसा सगळ्यांनी उदक ना जाल्यार आमच्या बोरवेलान उदक चिंती नाकात तशें चिंती नाकात केदाळी चिंतून वचूं पूण आसतोरा हांवें म्हज्या विशयान चिंतीन वचूं कोणा विशयान चिंतीचें हां मुन्सिपाल्टीचें उदक येतलें त्या भाव बसो चिंतीचें हांवें म्हाका बोरवेल आसा म्हाका बांय आसा 2 बोरवेलां आसा 2 बांयो आसा म्हजें उदक सुकना म्हणून हांवें म्हणचें न्ही हांवें म्हज्या विशयान चिंतूंक नजो त्या 5 सेन्सांत आसात तांकां मुन्सिपाल्टीचें उदक आयल्या मात उदक नातलें उदक ना तांच्या विशयान हांवें चिंतेचें तांच्या विशयान हांवें मागचें समजलें हां उडास तोरा देव कन्न वळप एक दीस तो धरून जायत जाल्यार पळया आमच्यो बांयो सुकतल्यो बोरवेलां सुकतलीं आमच्यो न्हंयो सुकतल्यो सगळी आमचें उदकाचे झरी सुकतल्यो उदकाक आमी कश्ट जे पडप हां उदक ना जाल्यार खंय येता धाडूंक पयशे कितले आसतीत टँकराक 10,000 रुपया दिता म्हळ्यार उदक ना जाल्यार कितें करतल्यात दर्या वचून उदाडूंक जाताय ते पिवंक जाताय जायना उडास तो आमी मुखले चिंतूंक जाय कोरोना खंय आसतना चैनांत आसतना आमी हांगा जागृत रावूंक जाय आसलें कोरोना चैनांत आसा न्ही हांगा येवंक मस्त वेळ लागता म्हणून कळ्ळें की रेड्याच्या फाटीर पावस पडले बरी आमी करून वचूं उडास तोरा देखून आमी मागोवंक जाय पावसा खातीर मागा सगळे 26 जाणां मागले हांगासर आशिल्ल्या 300 लोकां पैकी 26 जाणां मागले उरले जाणां खंय गेल्यात देव कोणाचें मागणें आयकतलो 26 जाणां जागी वा 270 जाणांचें मागणें आयकतलो हां सांगा म्हाका देखून म्हज्या मुखाच्या बोवडीन उडास तोरा कोण फुडें मागना तांकां उदक नाका कोण ना ती न्हांवंक करना येनान करना उदक पियेनान करना च्या कापी करनान करना रांदूंक येनान करना कोण ना म्हाका उदकाची गरज थानेल्ल्यांक मात गोत्ता आसा उडास तोरा देखून मागा पावसा खातीर मागोवंक जाय आमी मागोवंक जाय पिडेन कश्टून आसा जायतीं जाणां एकलो पोतू टायफॉयड तापांत कश्टून आसा आनी ता म्हणल्यार असो पोत टायफॉयडान कश्टून आसा ताका तसो टायफॉयड ताप गूण जावचे पासून मागया प्लिवी म्हणली आमची भयण युट्रसाचे ऑपरेशना खातीर एडमीट जाल्ली आसा तिचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्या खातीर आनी बऱ्यान बेगीन भलायकी जावन फाटी येवचे खातीर तिचे बसत मागया तशेंच किडनी लागीं एक ऑपरेशन जावन बरी जाल्ली आसा तिची दूख बेगीन गूण जावचे बसत मागया आली शेट्टी म्हणली एकली भयण आसा तिच्या पांयांचें ऑपरेशन जाल्लें आसा तिचे गायी बेगीन गूण जावचे बसत आनी बेगीन गाय तो जॉयंट जावचे बसत विशेश करून मागया तशेंच जायत्या जाणांनी कॅन्सराची पिडा काळजाची पिडा किडनीची पिडा फाटीच्या कण्याची दूख आतब्याची कंठी दुखी गर्भकोशाची पिडा तकली पडापड मायग्रेन थायरॉयड डिप्रेशन टेन्शन हायपरटेन्शन BP शुगर हे सगळे गूण जावचे बसत मागोवंक विनंती केल्ली आसा तरातरांची पिडे खातीर विशेष करून मागोवंक आमी जाय सांगात आस म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज विशेष करून आमी मागया विशेष करून मागया सर भुरग्यां खातीर युवा जणां खातीर थोडी पोटी ह्या माध्यमाच्या प्रभावा वळख जावन ही भुरगीं कितें करतात युवा जाणां कितें करतात म्हणून कळना कळ्ळें की 8वे क्लासीन 9वे क्लासीन तो मोकोर सुरू करतात हायस्कुलांत आसतना ड्रग्स काडूंक सुरू करतात आमची आवय बापाय भुरग्यांक जाय जाल्लें पुरो दितात असले परिस्थितींत भुरग्यांनी सिमीस सांबाळच्या खातीर मागा कालच्या दिसा एक अवघड जालें गोता तुमकां बीच रोडान कितें जालें न्ही गे वता मू हां
बस स्टँडात कातर मारलं पळ्या अशें म्हणजे कोण करीत हे पुरा पळया ते तुमकां विशय गोता संपूर्ण आतला युट्यूबर हातून पुरा येता सगळ्यांनी आसा चिंता तुमी मनशांनी करची कामां घेती न्ही थोडे फावटी अशें माध्यमाक वळख जावन माध्यमाच्या प्रभावा वळख जावना थोडे फावटी अशें करतात आनी थोडी हांव बापायक गुंतूच आसना भुरग्यान काने गेले रे आं म्हाका म्हाका म्हणून जाताय जायना देखून सर भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर मागया देव तांची मत सिमितान सांबाळून दी नाका जाल्यार करिनासतना आमच्या बसून मागया सगळे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मागत आमी मागल्यार आमी घेता कळ्ळें गे म्हजी कुंड बडी दूख आसली सगळ्यांनी मेळ्ळें म्हाका दाखतेराडे वच सायबा दाखतेराडे वच दाखतेराडे स्कॅनिंग काड आनी MRI काड आनी काले हें काड म्हणून वचूंक वता हांव दाखतेरा लागीं पूण म्हजी गूण ऑटोमॅटीक गूण जावन आयली संपूर्ण गूण जाल्ली म्हणून मरना दीस इल्लीशी पेट धरली पत्र्याबाची ताज्या उपरांत परतून इल्लीशी दूख सड जाली आतां इल्लीशी दूख आसा आनी ह्या सायडीन मस्त दूख आसा जाल्यार आज म्हाका इल्लीशी भलायकी बरी नातली आज मीस आराधन आनी फादराक दिपाकाक सांगलें तुमी आराधन करीचे मीस करीचे आज म्हाका कांय जायना हांव सायडीन रावता म्हूण फादराबू मुंबय गेल्लो पयसरला काल ट्रेन 2 घंटे लेट 3 घंटे लेट आतां पाद्र्याक कुंदापूर पावलो हांव हांगा हांवें तें करचें पडलें पूण कितें जावं दी पाद्र्या पावता म्हणलो मी साके जावच्या पयलीं म्हणी पावता म्हणलो ट्रेनर आसा पूण कितें जावं दी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देव सकत दिता कितें दिता देव बळ दिता कितें दिता द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हज्या कुर्सार आसा द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ सुमी आमचें बळ सुमी आमचें बळ आमच्या अस्कतकायंत तोच समका बळ देखून सांपावलो म्हणटा म्हजे अस्कतकायंत सोमीस म्हजें बळ म्हजे अस्कतकायंत सोमीस म्हजें बळ म्हजे दुखी ती सोमीस म्हजें बळ ती दूख नातली जाल्यार हांव सोमी विसरतो घडना न्ही गे देखून सांपावलो म्हणटा म्हजी एक दूख म्हज्या कुडींत एक दूख आसा ती भिरंकूळ दूख थोडी फावटी म्हाका सोसूंक जायना पूण ती दूख नातल्यार हांव सोम्या विसरतो घडना देखून त्या दुखींत सोमी म्हाका बळ दिता घटाय दिता द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही चिंतना मोतीन दवरया उबी रावया भवर्तान मागया आमच्या लागीं पिडा आसा जावंक पुरो पिडा दिल्ल्यान सोम्याका वळखता सोम्या लागीं येता सोम्या लागीं मागता म्हाका कश्ट आसा पुरो म्हज्या जिवितांत हे सगळे सोम्या संगी आसों म्हाका दिल्ले आसात म्हज्या कश्टांत सोमी म्हाका सांगा दिता म्हज्या दुखीन सोमी म्हाका आदार दिता म्हज्या सगळ्या आकांतांत सोमी म्हाका दैर दिता म्हणलें चिंतलो सोम्या समर्पण करा तुमचे हात तुमच्या हृदयात दवरा दोळे दांबा तिशीन पळय नाकात फकत सोम्याचे पिंतोर सोम्याचे पिंतोर बऱ्या गोवळ्याचे पिंतोर मती काडा सोम्याचे बऱ्या गोवळ्याचे पिंतोर मती काडा पळय थंयसर सोमी एका बकऱ्याक पटलून धरता पळय तो अस्को जाल्लो बकरो तो पिडेस्त जाल्लो बकरो ताका सोलोंक जायना तो अस्कत आसा तो बळ ना ताका सोलोंक जायना असल्या संदिग्ध परिस्थितींत तो बकरो आसा ती शिळी आसा ताका सोम्यान उखलून धरला आज तुकाय थोडे फावटी कश्ट आसात तुकाय थोडे फावटी दूख आसा थोडे सोलोंक जायना थोडे फावटी मोती घेरा रायसा बोलता असल्या संदर्भात तूं अस्कत आसा म्हणटा सोम्या लागीं सोम्या हांव अस्कत म्हाका सोलोंक जायना तो सोमी तुमकां उखलून धरता आज सोम्याच्या बावल्यांत सोम्याच्या कांदार तूं आसाय म्हूण चिंत सोमी म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धवे हांव तुका सांडिना हांव तुजो मोग करता हांव तुका आपोडटा हांव तुका गूण करता हांव तुका भलायकी दिता सगळ्याक इराद्या बसून तूं मागताय जावंक पुरो ते फावो करतलो युवजनांक सैरीक ना तांकां सैरिकेचे देणे कामां नातलेल्यांक कामाचे देणे विजा नातलेल्यांक विजाचे देणे भुरगे नातलेल्या खाजरी जोड्यांक भुरग्याचे देणे व्हंकल न्हवऱ्या मदें समाधान नंतर समाधान संतोश हांव दितलो तशेंच तरातरांचे कश्ट आखान भोगतल्या पिडेस्तांक सुटका सोडवून दितलो म्हूण म्हणटलो तूं पावसा खातीर मागताय फुडल्या दिसांनी बरो पावस हांव दितलो म्हणटा सोमी तुमी मागा फकत मागा सोमयेच्या पासकडेंत आसून मागा सोमयेच्या वेगेंत आसून मागा आनी सोमी तुमकां बेसांवांनी भरतलो ह्या संदर्भात हांव म्हणटा तुमी मागा मोगळा जेजो तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो वैज तूं म्हजो आदार तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें बळ तूं म्हजें खोटें तूं म्हजी सकत तूं म्हजो गवळी हांव तुजी शिडी तुज्या पांया तळ आसा हांव अस्कत जाला हांव पिडेस्त जाला हांव नित्राणी जाला तुज्या पांया तळ आसा सोमी म्हाका
उखलो म्हाका बॉल दी म्हाका गठाय दी म्हाका सकत दी म्हाका गुण कर आपोड जेजो हांव बरो जातलो आपोड जेजो म्हाका भलायकी मेळटली आपोड जेजो हांव गुण जातलो आपोड जेजो आपोड जेजो आपोड जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो आपोड जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो हालेलुया 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 हातो बरा हालेलुया 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 हला 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 शदलल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 
तुझं दया दृष्टी कर तुझी गुणगती देवी सगत त्या शिराशिरेंमुळे तुझ्या पवित्र रक्ताचा तुम्ही तळ कर तुझ्या नावात कबर कर तुझ्या नावात का तुझ्या नावात का गोड कर सर्व वाईट शब्दांना पुढे सत्तेत आहो देवताराच्या नंतर तळण्यात आहो मानवत राहता विधिपणा निवार आपोटचे तुझी बरी जातात आपोटचे तुझी गुण जातात आपोटचे तुझं सुख मिळता सगळ्या आपोट गुण टच 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 हील 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 टच हील us हील us हील us हालेलुया 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 Gesù, somia Gesù, Gesù, somia Gesù, Gesù, somia Gesù, Gesù, somia Gesù, besaungal, somia Gesù, besaungal, somia Gesù, pidakar, somia Gesù, pidakar, somia Gesù, berenkar, somia Gesù, berenkar, somia Gesù, amkarak, somia Gesù, amkarak, somia Gesù, Gesù, somia Gesù, Gesù, somia Gesù, आधार दी सोमिया Gesù, आधार दी सोमिया Gesù, धैर्य दी सोमिया Gesù, धैर्य दी सोमिया Gesù, Gesù, सोमिया Gesù, Gesù, सोमिया Gesù. पवित्रात्म्या मुझे उद्या पवया ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे तेरिए मुझे कुड़ीन थे मुझे कुड़ीन थे मुझे रक्तान थे मुझे आत्म्यान थे ये पवित्रात्म्या मुझे घरान थे मुझे कुटुंबान थे मुझे कुटुंबाच्या संध्यांत ये पवित्रात्म्या मुझे कष्टान थे मुझे दुकान थे मुझे पीड़ेन थे मुझे अस्कत कहन थे मुझे सुकान थे मुझे दुकान थे मुझे दुकान थे मुझे संतोषान थे ये पवित्र आत्मा भलाई की दियों के संतोष दियों के समाधान दियों के बेसवानी मोरों के गुण करों के सत्यन मोरों के उजवाड़ दियों के देने यानी नेठों के वड़ानी वरों के ये पवित्र आत्मा 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 हालेलुया 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 तकले रातो निरंतर मागा हालेलुया 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 पवित्र आत्मा देवाने अभिषेक कर या सगळे भक्तिकाच्या मुखल्यारून वाढतं के भक्तिकाच्या पटल्यारून ते संरक्षण कर या भक्तिकाच्या मुखल्यारून का संगा संतोष समाधान कर या भक्तिकाच्या बिदरावर बोले की संतोष समाधान हो कर या भक्तिकाच्या पटल्यावर नकार ठेवून करून बर या भक्तिकाच्या वे निरंतर आशीर्वाद बेसवानी बर हालेलुया 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 शदल बल 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 अंदललाया हला 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 हालेलुया 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 तकले जरादोरिया पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याची बळ पवित्र आत्म्याची सकत माग्या 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 पवित्र आत्म्याची कृपा माग्या दैविक देण्याच्या देता राहून माग्या
दैविक देण्यांच्या पवित्र ज्ञान आमचे तू देवानी तेला जेजूच्या दैविक मोगान आमकां तू रोपीत आमकां तू रोपीत दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या दैविक देण्याच्या पवित्र ज्ञान आमचे तू देवोनी तेला जेजूच्या दैविक मोगान आमकां तू रोपीत आमकां तू रोपीत हातोबार हालेलुया 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 हातोबार निश्चय हातोबार हे सगळे हालेलुया 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 हातोबार हातोबार उराबार हालेलुया हालेलुया हर 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 कांचे जो आपला आमचे जोरा दांजे जो पण मग एक घंटा भर तू आमचे संगी असो आमका बेसवणे बरेला बसो संगीची बेसवा संगीची गुणगती सगळ संगीचे ताईस आमचे रोते दिल्या बसो कर कर दिता वर कांचे जो बगळा छेसो हर दां छेसो हालेलुया 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 निठ्ठात बरे निठ्ठात बरे सोमिया सो अनुभव आमका जालो जाल्यार सोमिया कमी धरून जोरान धडी पड्या जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोरान हालेलुया हालेलुया सोमियाचे मी सांग घेऊन छाक गविया गीत येद्या वाडा सक्रमेंट येद्यावडा सक्रमेंता साष्टांग नमन करूया परविल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्यां बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावडता आमेन. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सूड आसतो आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सबळ सदां सामचे देंबोकी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देईन आमकां भोव कर जो तेरे रास वर्सल येताय ससनाच्या ससना आमेन. अभिरव्या सदैव जाऊन सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा तीन पटी सांगा सगळे सदैव जाऊन सुमेचे नाव सदैव जाऊन सुमेचे नाव सदैव जाऊन सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमेचे नाव हालेलुया 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 हालेलुया. बघ
भक्तीनं आराधनान वांटेली जाल्या तुमकां समेस्त अभिनंदन मी सांगाय ते सांग. मनान एक संपावाटा एक वटन सौम्या तुझे भोवती तुझे तंपशे संबरण पराक्लिप्तं परगटल्या तुझी दिलवी दयाळ मोगन तुझ्या पावतो सौम्या आमच्या दिवसाक मोगा तुझ्या भरपूर पेन्सकींच्या काळसा मना एक संभावा तागे वटन जमल्या सौम्या तुझे भोवती तुझे तपशी संबरण पराक्लितं परगटल्या तुझी दिलवी. मग भाऊ भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता बाळू जेजूच्या पुंटळाक मुडबिद्या अलंकाराक तुमकां मग असो स्वागत मागता. ऑनलायन निमिसाचें बलिदान भेटयता सर भक्तिकांक मग असो स्वागत मागता. एका मनाची कळसाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. हे संदर्भार निमिसाचें बलिदान तुम्हा समेस्तांच्या गरजांक खातीर भेटयत आसतना प्रत्येक ते सावन पासून मिस भेटयता वारांडू अंटमेल्लो अबुधाबी ताचेर ते पासून मागता आसतना त्या वतीन क्लेमेंट कुएलो जत्म्या मिसता जॉन कुएल्लो पलडका बरें काम मेळिल्ल्या खातीर देवा वर्गासान मिस भेटयता राहुल आनी रेशमा डिसोजा बेलतंगडी दुबय. प्रत्येक सांबोसोज मिस भेटयता वायोलेट क्रास्टा वेणूर अर्गासान मिस भेटयता मारिया रेबेल्लो बेळवाई अर्गासान मिस भेटयता डेरिल आनी जविटा डिसोजा दुबय. बरें काम मेळिल्ल्या पासून देवा वर्गासान मिस भेटयता मार्सेलीन पिंटो शित्ताडी. हे सर हे पासून मागता आसतना देवातीन मार्सेल रोड्रिगस मेळिता पियाद नरोना देवातीन मार्सेल रोड्रिगसाच्या तशेंच पियाद नरोनाच्या मेळिता फिलोमेना मिनेजेस हॉस्पेट अर्गासान मिस भेटयता जसिंता सल्डाना समसमवाडो जल्मा दीस अर्गासान मिस भेटयता विन्सिया लोबो बेलवाई ताका बागी संतोष वर जल्मा दीस मागया. देवातीन विक्टर आनी फास्किन बारेट्टो जात्म्या मेळिता लुसी बारेट्टो संपिगे तांचेर ते बसोत आमी मागया. अर्गासान मिस भेटयता लिना डी सिल्वा नित्या दरवडो अर्गासान मिस भेटयता मेल्विन आनी डायना लोबो अग्रार अर्गासान मिस भेटयता फेलिसिटी सोजा लुर्सवाडो ह्या सर्वां खातीर सर्वांच्या खातीर ते बसोत मागया. प्रत्येक ते सावन पासून मिस भेटयता नोरीन फ्रँक कुवेट तांचेर ते बसोत आमी मागया. तशेंच इंटरव्यू आज एकल्यान दिवची आसा आनी ती इंटरव्यू बऱ्यान पास जावंक आनी बरें काम मेळचें त्या सावन पासून मिस भेटयता भाग्यश्री बेंगलुरू तांचेर बसोत आमी मागया. आपणी बांदलेलीं घरां ती बऱ्यान सेल जावच्याक आनी ही विगेस सेल जावन आपणाचे गेल्ले पयशे बऱ्या रितीन फाटीं मेळच्याक देवाचो आदार मागोवन हे विसाचें बलिदान भेटयता लॉरेन्स आनी पंगड इस्रायल. तशेंच अर्गासान मिस भेटयता प्रत्येक रितीन
तेथे हांव बसून मीस पळयता डायना पिंटो खेरा ताजेर ते बसून विशेष करून मागया तशेंच 50 आनी 8 वर्सांचो जल्मादीस आचरण करचे वक्ता देवा आगरकर मीस पळयता पॅट्रिक डिसोजा फातिमा वडो ताका बागी संतोष बरी जल्मादीस आमी मागया देवा दिन सेलीन डिसोजा मीस पॅट्रिक डिसोजा फातिमा वडो अर्गसन मीस पळयता ऑल्विन डिक्रोज आनी कुटाम मुंबई आपणाक लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर अर्गसन पळयतात तांचेर बसून मागता आसतना देवा दिन भास्कर शेट्टी हाच्या आत्म्याक मीस दिता आली शेट्टी आनी कुटाम मुंबई चेंबर तांचेर ते बसून विशेष करून मागया तशेंच भुरग्याच्या देण्या खातीर आपल्या पुताक आनी सुनेक भुरग्याचे देणे लाभचे खातीर मीस दिता अपोलीन पिरेरा आनी कुटाम ताकोडे तांचेर ते बसून विशेष संदर्भार मागया आम्हा समेस्तान बसून मागया जे कोण मागतान बसयला तां सगळास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी बाळू जेजूच्या भक्तिकान वयचे सुवातेन जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान म्हाका जाय दया न्ही बलिदान पळया देवाळाचे की वर्तो हांगासर आसा देवाळाचे की वर्तो हांगासर आसा आनी मनशा पोतू साब्बातसो धनी देखून हांव आयला तसल्या पापाच्या मनशां पोवच्याक देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज साब्बाताच्या की वर्तो मनीस म्हणलें सत जेजू आसा आमकां दाखोवन दिता आसतना आमी मनशाचो मोग करून शिकया मनशाक गौरव दिवं शिकया मनशाक आयकूंक आमी शिकया मनशाच्या गरजांक पावोवंक आमी शिकया तवळ आमचो कितें साब्बत आमचो कायदो कितें आसा तो संपूर्ण जावंक साध्य जाता असले चिंतांची सोमी आमकां आदार दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया एक घडी बोरदोळे दांबया आमकां आमचो कायदो आमचो साब्बतच भोव गरजेचो आनी मनीस गरजेचो न्ही म्हणलें चिंता पायलां तर वा आमी त्या प्रमाणे चल्ल्या तर सोमेलाचें बगसाणें मागया मनशाक पेल्याक गौरव दिनातल्या खातीर मनशाक महत्व समजून नातल्या खातीर मनशांतय देवाचें सारक्यानी स्वरूप पडिनातल्या खातीर सोमेलाचें बगसाणें मागया नितळ काळजां आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत हांव दूख धरून बगसाणें मागतल्या बगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्या काकुळका सुम्या काकुळका तुंबातक्या कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळका क्रिस्ता काकुळका आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सुम्या काकुळका सुम्या काकुळका भगवान देवाची काकूळ जोडया सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवं महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदान देवा बापा आम्ही तुका वाकता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका दिल वाजता सुम्या एकल्या जुनीत होता जेजू क्रिस्ता सुम्या देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे मागून घे
बोरदोळेत आमच्या घर संगाती ते समा खातीर हिरेद्यां खातीर आमी मागया. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जिवितांत जे गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरात आनी बसयलेले ह्या संतोशाची संपण बर्ती जडोवंक आमकां पावय म्हण आमी मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी हेजकिया पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इजाइया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय. तूं वांचो नाय. हेजेकियान आपलें तोंड वण्टीचे कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी हेजेकिया वटल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजाइयाक आयलें, वच आनी हेजेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजांचो दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुखां पळयल्यान. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलो. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. इजेयान म्हळें, अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाच्या केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो. हेजेकियान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय. सर्वेस्पर आपणें बसयलां तें करतलो म्हूण जाणा जावं तुका सर्वेस्पर दिता ती कुणां ही. पळय, हांव देंवत्या सुर्याची सावळी आहाजाच्या पावंडाचेर 10 पावलां फाटीं सरशें करतलो आनी देंवून गेल्लो सुर्यो पावंडाचेर 10 पावलां फाटीं आयलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. मरणाच्या फोंडांतलो मोसो जीव तुवें राखलोय सर्वेश्वरा. मरणाच्या फोंडांतलो मोसो जीव तुवें राखलोय सर्वेश्वरा. हांवें म्हळें, म्हजें जीवन येदोळपर्यंत अर्दें सरूंक ना, तरी हांवें संवसार सोन वसतय आनी म्हजी उरलेली वर्सां पाताळा लोकांत हांवें खर्ची जई पडला. मरणाच्या फोंडांतलो मोसो जीव तुवें राखलोय सर्वेश्वरा. हांवें म्हळें, जियेतल्यांच्या गांवान आनीक हांव सर्वेस्पराक पळयवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतल्या मदें कोणाक साव देखचो ना. मरणाच्या फोंडांतलो मोसो जीव तुवें राखलोय सर्वेश्वरा. मरणाच्या फोंडांतलो मोसो जीव तुवें राखलोय सर्वेश्वरा. Alleluia, alleluia, alleluia.
मुझे बोकरे मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता हालेलुया 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 सर्वेस पोत तुमचे सोबे आसों आणि तुमच्या आत्म्या सोबे मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी एक साबताच्या दिसा जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान समकतालो ताच्या सिसांक भूक लागली देखून ते कोण मोडून खावंक लागले फरिजवानी हें पळोवन जेजू लागीं म्हणें पळय तुजे सीस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपणा संगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केल्लें तुमी वाचून येणात देवाच्या घरांत भितर सरोन फकत याजकांक शिवाय ताका जावं वा ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नांदवे हर एक साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबत असो विशय मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हळां तें नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेणात देखून हांव तुमकां सांगता देवळा प्रास व्हरतो हांगा आसा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात तर मनशापूत साबत असो धनी सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तशेंच बाळो जेजूच्या भक्तिकानो हेच्या सुवातेंत जेजू साबत पाळच्या विशांत आमकां एक खरी एक समजोणी दिता साबत म्हळ्यार कितें साबत म्हळ्यार कितें साबत साबत म्हळ्यार साबत म्हळ्यार सोम्याक देवाक समर्पिल्लो दीस देवाक समर्पिल्लो दीस तो दीस देवाकच म्हूण समर्पिल्लो त्या दिसा संवसारी राटावळीची कामां करूंक नात त्या दिसा मनशा वावर करूंक ना त्या दिसा देवाची स्तुती करचें देवाक अर्घां दिवचें आनी देवा सवय वेळ करचोसो एक हप्त्याक कितले दीस आसात हां 7 दीस आसात एका हप्त्यांत 7 दीस आसात न्ही हप्त्याचो सुरविलो दीस खंयचो हां आयतार हप्त्याचो सुरविलो दीस आयतार निमाणो दीस खंयचो शेनवार आनी ह्या शेनवाराचो दीस जुदेवांक साब्बात असो दीस विशेव असो दीस उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयल्ले प्रमाणे सुरविल्ल्या दिसा देवान कितें रचलें सूर्य रचलो सन देखून संडे म्हणटात उपरांत बैल रचली उपरांत जिव्यां प्राणियां सुकणीं संवजां रचून निमाण्या दिसा मनशाक रचलो ओके 6 दीस देवान वावर केलो 7व्या दिसा देवान विशेव केलो म्हणटा आनी हो दीस देवाक समर्पिल्लो दीस देखून हो आयतारसून भगिवंतपणी सबाळ वा साब्बाताचे कायदे पाळ म्हणलो उपादेश देवान आमकां दिल्लो आसा न्ही पयलो दुसरो आनी तिसरो उपादेश आमकां दिल्लो आयतारसून भगिवंतपणी सांबाळ वा साब्बाताचे कायदे पाळोवंक आमकां दिल्लो आसा सुदैव धर्मांत शेनवार असो दीस साब्बात असो दीस त्या दिसा खंयचेंय काम करूंक आडवरलेलें कळ्ळें कितेंय रांदूंक आसा जाल्यार आदल्या दिसाच रांदून दवरचें कितेंय
तुवें न्हिदलेली मांद्री पर्यंत कूळूंक ना, कळ्ळें की कसलोच वागरूंक ना. तुजे पिडेस्त कुटुंबाचो संदो आसा जाल्यार ताका उखलून व्हरूंक ना. तुजे पिडेस्त भुरगो आसा, पूत आसा, धूव आसा, ताका धाकटेल्याक उखलून व्हरूंक ना. शनवारा व्हरीजे नातल्या आयतारा व्हरीजे, शनवारा मेल्यार मरों दी. पूण बुकेल्ल्या गाडवाक, बुकेल्ल्या बोकऱ्याक, बुकेल्ल्या थानेल्ल्या घोड्याक, जानवरांक उदका सरशी व्हरयेत. समजलें? तांकां खावंक घालयेत. तांकां भायर सरोवाक बांदयेत. समजलें? हां, तें करयेत. पूण तुज्या बाबाक, तुज्या भयणीक तुवें कुमो करूंक ना. देवाळांत ह्या जाकान कितें बलिदान भेटोवयेत. सिनोगोगांत देवान ह्या जाकान प्रवचन करयेत. ते अपराधी जायना. तुमी पाप कितें मांद्रीक ओडल्यार, कळ्ळें, च्या केल्यार, काही कश्ट दिल्यार, काही लुणू दाखन दिल्यार तुमी अपराधी. पळया जेजू म्हणटा, जेजू पळया हें पुरो जेजूच्या मतींत आसलें. आनी एक दीस जेजू आपल्या शिश्यां सांगाता समकोन वयताना ते एका गोवाच्या गाद्याच्या मेरेन त्यान चलोवन आसले न्ही गी. तुमी गाद्याच्या मेरेन चल्ल्यात गी पयलें रोसाक वयताना, दुसऱ्यांच्या घरा रोसाक वयताना गाद्या मेरेंतल्यान गेल्यात गी? गेल्यात. थोडीं गेल्यात, थोडीं अमेरिकांतून घालत आयिल्लीं, थंय वचोना. ओके, हांगा हाल्लीं गेल्यात. आमी हांव गेला मस्त बोटी गाद्या मेरेंतल्यान वयतालो आनी बेजमेदा पाद्र्या वटून गाद्या मेरेंतल्यान थंयचे हाडलें. वयताना कणशी बुड्डून न्हयच्यो बुर्र वताची कणशी आनी किरलून किरलून तांदूळ गावन येचें थोडा आसता. असलीच म्हजी बूद ह्या सिसांक आसली. सिसांनी कितें केलें, गंवाच्यो कणश्यो भर ओडल्यो आनी साबून तुकावन गेले. एक जेजू फाटल्यान ते चलोवन वयताले. तान लागली आसली पुरो, बुकी लागली जावंक पुरो, कळ्ळें? या सवय सुगूण जावंक पुरो. सवय सुगूण आमकां कितलें पोट भरल्यार बिस्किट्यो, चकल्यो आनी सेमिगे खावंक दिल्यार बेदमेदा वेळार सरबत दिल्यार दिवचें. रासना सरबत पिवन पिवन उडकल्यार जातालें पोट, कळ्ळें? दिल्ले गाडी पिवन जेंत बेजमेदाक गेल्यार. पूण कणश्यो बुड्डून खावच्योच आसल्यो. कित्याक म्हळ्यार संवय जाल्या ती. संवय सुगूण म्हणटात बडे. उट्ट 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 कळ्ळें? हुट्टू गुणां गट्टे हट्टी तर बिडाला म्हणटा बरें तशें संवय सुगूण कालें करूंक जाता. तसलो संवय सुगूण जावंक पुरो. ह्या सिसांनी कालें घडलें खंयच्याच्यो गोवाच्यो कणश्यो बुड्डिल्ल्यो आनी गोव किरलून केलो. आनी पळया तो दीस खंयचो? शनवाराचो दीस, साबाताचो दीस. ह्या सिसांच्या मंड्याक ना शनवार म्हणून, कळ्ळें? थोडे फावटी सिंजीचो बुधवार आसल्यार तोटान कांय काम करनासल्यार बरी एक तांबडी काज पडली जाल्यार बी वळयली, बोल्सांत घाली, काज खावन सोडली. सायडीन आसले म्हणजे आज सिंजीचो बुधवार, जिंदवार, अब्बा जिंदवार घे गोतूत ना, उडासत ना, खावन जालें मागीर घालें करचें. तशें थोडे फावटी जिंदवारा दीस उडास उरना न्ही गे. बरो पणस पिकलो निमाण्या शुक्रारा दिसा पडलो, कातरलो केलो, उडासत ना, केल्या उपरांत गोतूस निमाणा शुक्रार म्हणून. तशें सिसांक वतू ना केलो, खावन तारलें. आनी हें कोणें पडयलें? हे फारीजेव शास्त्री आसा पळय, बारीक कण्णोची, कळ्ळें? ते पुरा करतात. उरल्यांनी करून वचो, कळ्ळें? उरल्यांनी करून वचो. ते बरें करून खातात, जेवतात, ते मार्केटीक येतात, ते उस्तोर जातात, पुरा करतात. उरल्यांनी करून वचो. पण देखून तेजू लागीं डायरेक्ट येतात आनी म्हणटात पळया कितें म्हणटात? फरीजेवांचे शीस, सदुसेवांचे शीस, शास्त्र्यांचे शीस ते पुरा साब्बताच्यो कायदो पाळटा. साब्बताचो पूण तुजे शीस कित्याक पाळनात? साब्बताचो कायदो पाळूंक पाळनात तुजे. ते धर्मा विरोधी येतात. कित्याक? आनी जेजू म्हणटा तुमी कितले जाणारी मनीस, पळया पोरण्या सोल्ल्यान तुमी वाचतात,
दाविदाक भूक लागली खावंक कांय नासलें तो देवळा भितर सरलो थंय याजकांनी मात्र खावंक दवरलेले उरल्यांनी खावंक आड व्हरलेले उंडे ताणें केले ताणें मात कोण ते सांगात्यांक दिले तें तुमी वाचलां आनी तुमी वगत आसात दाविदा विरोध कांय उलयनात आ याजक सिनेगोगांनी आनी देवळांत ते भक्तीच्यो करण्यो करतात आनी ते कायदो मोडटात ताचे विशयान कांय उलयनात तुमी सिनेगोगा वचून शिकोवन दितात फरीजेव तुमी कांय म्हणनात ह्या पापाच्यांनी कांय इल्लेशें केल्यार गुन्यांवकार म्हूण तुमी उलयतात पळया देवाळाचे व्हरतो हांगासर आसा देवाळाचे व्हरतो देवळा भितर आसून तुमी मागणें करून त्या देवळान देव ना जाल्यार कितें फायदो देव कश्ट केल्या त्या लोकां मदें आसून देव थंयसर आसा जाल्यार तुमी हांगासर उट्टू मेळोवन मागणें केल्ल्यांत आसा देव ना देखून हो देवळाच्या की व्हरतो हांगा आसा म्हळ्यार तो देवाळ पवित्र करतलो तो संवसार पवित्र करतलो तो मनशांक जीव दितलो देव हांगा आसा आनी तो देवा सांगात आसतना तुवें उपास करची गरज ना तुवें साब्बाताचे कायदे पाळची गरज ना पळया भगवंताक मागची गरज आसा भगवंताक तेर्स म्हणची गरज आसा भगवंताक कुर्सावाट करची गरज आसा भगवंतानी मिसां मिटोवची गरज आसा ना ती गरज आसा कोणाक आ पातक्यांक आमा पातक्यांक ती गरज आसा मागणें करची गरज कुर्सावाट करची गरज नोवेन करची गरज आराधन करची गरज पिसाचें बलिदान म्हणटा आमा पातक्यां खातीर ती गरज आसा भगवंत आसल्याक न्ही देखून जेजू म्हणटा हांव भगवंतांक आपोवंक येवं ना भगवंत देवा सवेंद आसात तांकां कांयच गरज ना भगवंत देवा सवें आसात हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक पातक्यांक पळया देखून हो जेजू म्हणटा ते सीस म्हजे सांगात आसात हांव देवाळाचे की व्हरतो हांगासर आसा देवाचो पूत आनी हांव तांचे सांगात आसतना तांणी साब्बात पाळची गरजच ना म्हाका कान व्हरतले तांचे मदले थोवळ ते उपास करतले थोवळ ते कायदो पाळटले आनी जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान तो म्हणटा पळया साब्बात कोणा खातीर केल्लो आ कोणा खातीर केल्लो तुमी सांगा कोणा खातीर केल्लो मनशां खातीर केल्लो साब्बाता खातीर मनशाक केल्लो न्ही म्हळ्यार सो दीस वावर करून थकिल्ल्या मनशान एक दीस आराम करी जाय एक दीस विशेव घे जाय देवा सवें ताणें आसा जाय देवान ताका केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दी जाय फुडल्या हप्त्याक देवाची सकत आनी कृपा माग जाय देखून हो एक दीस तो साब्बत असो मनशा खातीर दिल्लो मनशाच्या सुशेगा खातीर दिल्लो कळ्ळें गी हां तूं एका मनशाक वावर करूंक कितले घंटे आसात मिनिमम 8 घंटे वय की थोडे फावटी 12 घंटे कामी करता मनीस थोडे फावटी 16 घंटे करता डबल ड्युटी वय की ट्रिपल ड्युटी करूंक जाता एक दीस करीत तो दुसऱ्या दिसा करूंक जाता मनशाक एक विशय आसा की ना एक आराम म्हण जायचे की ना वय की एक आराम म्हण जायचे की ना आराम म्हळ्यार कोताले आराम एक विशय सुशेग जायचे की ना जायचे की ना बरी न्हीद पडचे की ना मनशाक हां तूं न्हीद नासतना आसली जाल्यार तुजी तकली बेंगी मागीर दिसाक उलयताय तूं राती उलयताय मागीर न्हिदूंक दितना तशें जाता देखून हो पळया सगळ्या कुडीच्या वावराक तुका सुशेग जायचे बरी न्हीद जायचे मेंटल पीस जायचे तो मात तुका परतून काम करूंक सुशेग मेळटा तशेंच सगळो हप्तो तुवें काम करन एक दीस तुवें विशय घेवंक आसा आनी तो देवा सवें तुवें करसूंक आसा आनी मोकलो हप्तो तुजो फायद्याचो जातलो भलायकेचो जातलो देखून देवान दिल्लो हो मनशा खातीर दिल्लो मनशा खातीर साब्बात पूण ह्या शास्त्रांनी फरीदेवानी कितें केलें साब्बाता खातीर मनशा खातीर न्ही साब्बाता खातीर मनशाक रचलो म्हूण तांणी चिंतलें देखून साब्बात दिसा तुवें तें कर नजो हें कर नजो तें कर नजो हें कर नजो तें कर नजो हें कर नजो म्हळ्यार नियमा घाली नियमा वयर नियमा घालून बऱ्या वयर बरकटी दवरन ह्या साद्या लोकांच्या माथ्यार छेपले देखून जेजू म्हणलें तुमी नियमा वयर नियमांकन कानुना वयर ह्या साद्या लोकांच्या माथ्यार छेपतात
आनी वो तांकां नातले वजें तांच्या माथ्यार दितात. तुमी एक बोट लेगून लायनात तांचे वजें हळू करून एक बोट लेगून लायनात तुमी. हत्त धिक्कार तुमकां, हाय तुमकां, खटा तुमकां म्हणलो जेजू. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन कित्याक जेजू अशें म्हणलो? तो म्हणलो म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. पळया तुमी मनशाचो मोग करा, सब्बत असो न्ही, मनशाचो मोग करा. त्या दिसा मनशाक कितें गरज आसा तें पळया. म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. पळया तुका तुजी बायल या तुजो घोव हुशार ना, जोर तापान वळवळटा आनी तुका वयलें वासो वाचूंका एक गरजेन पयलें वासो वाचूंका म्हाका आयची वाड्याची देवस्तुती आसा वचोच येत म्हणून सांगून तूं सट्ट करून बायसो नेसी. तो तापान न्हिदलो, ती तापान न्हिदिल्ले व्यक्ती 3 तास जाल्यार आनी तो उदकाक अशें येता तान येता आनी थंय कोणी जतन करूंक ना जाल्यार तुवें वाचचें गरजेचें की तें सेवा करची गरजेची? हां, सेवा करची, वाचची गरजेची न्ही, मिसा घेवचें गरजेचें न्ही. पयलें तुजें तें आसलें त्या मनशाची जतन काण घे. 2 घंटे तुज्या आंबोरी तेर्स म्हणून राती सगळें सांजे 7 वरांचो 9 वरांचो 2 घंटे आंबोरी तेर्स म्हणून ती भुरगीं थंय न्हिदीत जाल्यार त्या भुरग्या लागीं 2 शब्द तूं बरें उलयनाय जाल्यार त्या आंबोरी तेर्स खंयच्या कर्माक सांगा? हांव आंबोरी म्हणटा, तेर्स म्हणटा, घंटे घातले म्हणटा, तुज्या भुरग्या लागीं तूं उलयनाय, तुज्या भुरग्या लागीं उलोवंक टायम ना, तुका सगळो दीस म्हणयोंग तुंग जालें जाल्यार कितें फायदो? आमी सब्बताची मनशांनी, आमी देवाची दयाळ्याची मनशां, आमी देवाचो मोग करता जाल्यार पेल्याचो मोग करूंक जाय. पेल्याचो मोग आमी करना जाल्यार देवाचो मोग करूंक जायना. मनशाचो मोग आमी करना जाल्यार, मनशां थंय बिरमोतीन चलना जाल्यार, मनशाची सेवा आमी करना जाल्यार देवाचो मोग करूंक जायना, देवाची सेवा करूंक जायना. स्वस्थ देखून म्हज्या मोगाच्या जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. सब्बत मनशा खातीर केल्लो, मनशा खातीर सब्बत केल्लो न्ही. थोड्यांनी चिंतचें हे मनशा खातीर केल्लें, सब्बत मनशा खातीर केल्लो आनी मनशाक सब्बता खातीर केल्लो न्ही. थोड्यांनी चिंतचें सब्बता खातीर तूं मनशाक केल्लो, देखून तुवें अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, अशें कितें जाता? इल्लेशें चड उणें जाल्यार हां कितें जाता? देवा मनवना गी, देव आयकना गी. देव तुजें काळीज पळयता, काळीज तुजें मन पळयता. मन आनी काळीज पळोवन देव तुजें दंदिरवें दिता न्ही. तुजें कितें कायदे नियम पळोवन दिना. उडास दवरा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आमी कायद्या खातीर जिवोवचें न्ही, नियमा खातीर जिवोवचें न्ही. कायदे जायचे, नियमाय जायचे, सगळें दिल्लें मनशा खातीर. मनशान बऱ्यान शिस्तेन जिये जाय, शिस्तेन आस जाय, शिस्तेन वाड जाय, शिस्तेन माग जाय. हें सगळें शिस्तेन आसचे खातीर देवान हे कायदे मनशाक दिल्ले. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें उतें दवरूंक जाय. देखून आमकां दया गरजेची. दया एक फावटी एक धाकटुलें भुरगें आसलें. तें 5 वर्सांचें भुरगें, 5 वर्सांचें 7 वर्सांचें भुरगें, 7 वर्सां भितरलें भुरगें धाकटुलें. बापूय एक्सिडेंटांत एका रुखारतान पडोवन मेलो. ती कीड वर्गाची कोणाक लेगीत बसोंक तांकां जायना, तांकां कोणाकय आपडूंक जायना, तसले परिस्थितीची भुरगें तें कुटुंब. ह्या संदर्भार घोव सरिल्ल्या टेन्शनार आवय टेन्शन घेवन पिडेस्त जाली आनी तिकाय पिडा लागली आनी ती पिडेंत वळवळटाली. तिका कामाक वचूंक जायनातलें. तेन्ना तें भुरगें दुसऱ्यांच्या घरांनी इल्लेशें आयदन धुवचें, ल्हानशें भुरगें 7-8 वर्सांचें भुरगें, ल्हान कामां करना, कोली इल्ली जाणना करना, तें इल्लेशें घरा वचून मागोन इल्लें हाडना आवयची साकरी करताले, आवयक पोटाक दिताले. कळ्ळें? अशें आसतना एक व्यक्तीन ताका म्हळें तुजी आवय हुशार ना वय, मस्तू हेणें तेणें मागोन तुवें वखद पुरा केली, ती बरी जायना, हांवें कालें करचें अशें म्हणून रडटाना तो एकलो व्यक्ती म्हणलो की आळे हांगासर एक देवाळ आसा. त्या देवळांत वचून त्या देवळाच्या वेदीचेर आसलें एक फूल हाडन तें जोरोवन तुज्या आवयच्या तोंडाक तुवें दिलें जाल्यार, उदक दिलें जाल्यार तुजी आवय बरी जाता. तें देवळांतलें फूल तुवें हाडून दिलें जाल्यार बरी जाता. आनी हें भुरगें चिंतूंक लागलें म्हाका त्या देवळाक वचूं जाय
आनी तें फूल हाडी जायी आनी त्या आवयक दी जायी पूण म्हाका वचूंक जायना हांव त्या देवळाक वचूंक फावो न्ही म्हणून चिंतून आसतना कितें म्हणी कर न्हू म्हज्या आवयक भलायकी आनी दी जायी भलायकी जोड दी जायी कशें म्हणी कर हांव फूल हाडटलीं म्हूण चिंतून दनपाराच्या वेळार कोणीय नातल्या वेळार एक ल्हानशें जण लुकतें कर त्या जणांतल्या भितर रिगोवन भुरगें रिगोवन वचून फूल काडलें विदीत हांव देंवतानांत धरलें ताका देवाळाच्या मनशान धरलें आनी बोबाट घाली देवाळ अपवित्र जालें देवाळ बश्ट जालें म्हणून आनी तांणी येवन सगळ्यांनी ह्या भुरग्याक मारलें मेळ्ळ्यान मारलें भुरगें थंयत मेलें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो एक गडीत वा एक काणी कितें आमकां शिकयता मनशाचो जीव वाचोवचो गी पळया हे भुरगें एक भवार्थान आयिल्लें देवाचेर विस्वास दवरून देवाक अर्पिल्लें फूल ताचें उदक आपल्या आवयक दिवन वासयता म्हणल्यार भवार्थान आयिल्लें भुरगें ह्या मनशांनी रिती रिवाज म्हूण सांगून त्या भुरग्याक मारन जिवीशें मारलें तर खंयचेय प्रमुख देवाळगी मनीस खंयचें हां पळया देखून जेजू म्हणटा देवाळाचें की वर्तो हांगासर आसा देवाळाचें की वर्तो तो मनीस देवाळाचें की वर्तो तो भुरगो देवाळाचें वर्तो तो आत्मो देवान धाडलोलो देवान रचलोलो देवाच्या सारकें असो आनी देवाच्या स्वरुपाय असो पळया देवाच्या की वर्तो देवाळाच्या की वर्तो म्हज्या मोगाच्या बाबणे देवाळाच्या की वर्तो मनीस देखून मनशाक गौरव दिवंक आसा देखून जें कितें जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें तें म्हाका तुमी केलें म्हाका जाय दया न्हय बलिदान उडास दवरा मनशाचो मोग करा मनशा थंय कनवळ्यान चला मनशाची कुमक करा मनशाच्या गरजेक पावा आनी तवळ तुमी देवाच्या गरजा पावतल्यात देवाचो मोग करूंक शकतल्यात स्वस्थ जेजू म्हणटा देवाळाच्या की वर्तो हांगासर आसा आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा मनशापूत साबत असो धनी मनशापूत साबत असो धनी देखून मनशापूत साबत असो कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करतना आनी स्वार्थीपणी मोग करतना खंयचो कायदो मोडल्यार हांव माफी दितां कित्याक साबत असो धनी हांव खंयचो कायदो तुमी मोडल्यार जर तर एकामेकाच्या गरजांक एकामेकाच्या कुमकेंक एकामेकाक जीव दिवंक एकामेकाची सेवा करूंक एकामेकाक आदार दिवंक तुमी खंयचो कायदो मोडल्यार ताची माफी हांव दितां तसो अधिकार म्हाका आसा कित्याक साबत असो धनी हांव देखून म्हज्या मोगाच्या भोवणी एक घडी दोळे दांपी आमी अपुर्बाय सोनी आळसुमी आमकां आज दिता आसतना आमी त्या प्रमाणे जिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी मनशाचो मोग करूंक मनशांक आयकूंक मनशाच्यो गरजो आमी तिरसूंक मनशाच्या गरजां स्पंदन करूंक आनी ह्या मुखांतर सोम्याची सेवा करूंक जायची कृपा सोमी आमकां दिवन दी म्हूण मागया आमेन उबी रावया आमची मागणी आमची गरजो आमच्या आशा कितें आसात तरी एका देवाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पया तुमची सवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा पोई सभेच्या सर मुखेल्यांनी ह्या जगधर्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणेन जेजू साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलभक्त जावन तुजे सक्तेन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बाळक जेजूच्या पांयांतळे आयलेल्या सर भक्तिंगाची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी जेसून दाखयल्या वाटेन सोमकूंक कुमो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचे देणे फोव कर जिणेन सदां तुजे कुशेक कल्तिमान घालून शिकय म्हण मागता हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजणांक आदार दिवच्या सोरदांनी सेवा पेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दाराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी बोरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया
आज सर्व इरादे आमी कितें भेटयता ते सगळी इरादे सोम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसांव साबत सुदनी तुजो पूत जेजू बऱ्या करण्या मुखांतर पेल्याची सेवा करता आसतना खंयचेय कायदे मोडले तर ती बक्षूंची पदवी सोम्याक आसा आनी सोम्यान म्हणा ताच्या वर्ती कामां तुमी करूंक जाय. एकामेकाचो मोग करूंक जाय. एकामेकाच्या गरजां पावूंक जाय. हेंच हांवें तुमकां दिवचो उलो तुमी एकामेकाचो मोग करा. तो उलो पाळूंक एकामेकाचो मोग करूंक मनशां थंय तुका पळोवंक तुजी सेवा करूंक जायची कृपा आमकां दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक जुमो करा आनी खुर्सां मारया. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्या. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्या. घालते तुके काळीज सोम्या में स्वाताय. पदक्यान बचाव सावच्या तूं अपेक्षिताय. मोगान त्यागांची येवंक आदार तूं सोदी. संवसार तुका जावं तुजी कृपा दी. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. बापा दिलाय तुवें मोगाच्या पुता. ताणें आपणाक दिलो बली जावन पदकाक. पेल्याक सेवा भेटो प्रेरीत आमकां कर. दुबल्या धाकट्यांक पावोवंक आमकां उदारपणान भर. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. कुंडोवानी वायन घेवन तुजेशी आयल्या. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता. जिवीत कथे नंगन भक्तीन परता. मोगा मोगान सदां जियोंक बेसांवां शेता. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. घालते तुके काळीज सोम्या में स्वाताय. पदक्यान बचाव सावच्या तूं अपेक्षिताय. मोगान त्यागांची येवंक आदार तूं सोदी. संवसार तुका जावं तुजी कृपा दी. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो.
पयलींचे दिसा सुपरा देवा म्हज्या कोणेपणान तुमकां तूं काड सुपरा तुमकां तूं नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा अपामानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर बाळू जेजूच्या नांवान आमी भेटयता दिनी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळजां उबारत आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार आमकां तुज्यान एक देणे आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्गानी संसार प्रितुमेचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडाने वाय नसले जेजूचे मासरे रगत जावन बदलशी पवित्र आत्म्याची बहुवत्ती घडी हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया सम्याक पेल्या थंय पळोवचें सम्याक पेल्या सुमोग करना देची करणी करची वृत्ती कामां करच्याक सम्याची कृपा मागया बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्टमरार सोसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतो सो गूठ
जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपुणी उडास करता आणि व जिवीत समुडोर सोडून काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करू का मुका भोव केली देखून आम्ही तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुड रग सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्रत्म्येवर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारा विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास कर लिओम्स बापा पीटर पोलम्स गोडी बापा आणि सगळ्या याजकीवर का बराबर तिका प्रिती मकांत वाडय पुनर्जीवनपणासोबर वसुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव बहिणीची काकुळत कर तांकां तुजीच तेगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसोडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती बगे वाजोजाय बगे वधर्म दोता आणि सर्व गळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आणि ताचे संगता आणि ताचे तय पवित्रत्वाच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आणि महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सुम्या जेजू सडवंदराची आजनामतीन धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज समका येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान सा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या आमचेता अशी आमची पदकां बोगस आणि आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक पूर्व शानात्रक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे आत्म्या सवे आसूं. एकामेकांक आमी शांती दिया. देवाचे शिळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळ कर. देवाचे शिळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळ कर. देवाचे शिळिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. आमी दिमी घालया. पळया ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेची छेव नाका पयली ती सुभागी सुमया ती म्हजे म्हाका खबर ना पूण एकूच मात्र भलाय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन. म्हाका बाबडीनो पवित्र कुमगार फकत आमी जिबेर मास येवंसो.
देणे तुझी दिवन संतुष्टांका करता काळजात आमच्या रावण आनंद आमका देता वत संतस भक्ता आमका स्वागताच्या तुका रावतू सोम्या आमचे संगी आता आणि सदा वत संतोष भक्ता आमका स्वागताच्या तुका रावतू सोम्या आमचे संगी आता आणि सदा मोगानांच्या भरण बापा तांतो आयलाय आमचे मध्ये रावण सोमी आमचो सालाय कुसार तुकास भेटो सडवण आमची केल्या पुनर्जीवन जाऊन जीवी सोडून दिला दया तुझी दाखव शांती तुझी लाभे शे गुणाने नेटो मोगानांका नेट स्वार्थ सोफांत सदा वाटे सलय कृपा तुझी दिवन भावार्थां सोजलय दोळे आमचे तंपे आई कडी बर कर्ज जिजू लागी मागया जिजून म्हळें म्हाका साई दया न्हय बलिदान म्हाका साई दया न्हय बलिदान आज आमची जिणी ह्या उतरांक सारकें आसा गे पेल्याच्या गरजांक आमी कितलें पावता कानुनाक लागून आमी जियेता गी ह्या कानुनाक लागून जियेता आसतना आमी करी जाय जाल्लें सुकोवन घेता गे शिकोवन आमी बऱ्या रितीन आयकली आमची जिणी ह्या शिकोवण्याक सरी आसा गे या पयस आसा खंयसर आमी पेल्याक आमी आदार जावंक जाय आमचो पेलो म्हणून कश्टांत आसतना कशें आमी ताच्या गरजेक आमी धांवूंक जाय हें आमी व्हरून पळया आमची जिणी सारकी करूंक पळयव्या जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवच्याक समय जेजू तुजो आदार दी हर एकल्याच्या गरजांक जात कात मत नासतना हांवें तांच्या गरजांक पावोवंक गरजांक मेळोवंक जेजूच्या उतरा प्रमाणे हांवें जियोवंक जायची कृपा आयताराची आमी देवाचें उतर आयकत हांव शर्माव आमी आयकत हांव पूण हें सगळें आयकल्लें रेती वेता हांव सगळी पवित्र करणी करता हांव पूण हें सगळें करता आसतना ताच्या सांगता आमची जिणी ह्या उतरांक सरी जावन वचोंक फकत आमी उतरां आयकोवचें मात न्ही फाटल्यान तें विसरोन पडचें न्ही बगार देवाच्या उतरा सारकें जिणी जिवंक जाय अशी कृपा जेजू म्हाका दी म्हण मागया. प्रार्थुया.
प्रितीवन बापा आमच्या भोवमोगळ देवा तुझ्या पुताच्या नावा मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोठचे म्हण तुवें उजेले हे तुझ्या मोगाच्या येवजण्यापासून वदीन वासन येजन संभ्रमून बळू जेजूच्या नांवान आटपलेली तुझे सोडवण सगळ्या म्हण शांपा वय म्हण आमी मागता बळू जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जीव आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारूं आनी सरकार तुका ससना वागणूक आमकां पवय म्हण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसया मगर बाबडीनो तुमकां समेस्तां बळो जेजूच्या ह्या पुणतळाक मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्येन येवन ह्या आराधनांत तुमी सांत वांटिली जावन नव्यान वांटिल्यान सुमेची बेसांवां जोडच्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता ते बरें करून म्हणटा बळका जेजूची बेसांवां तुमचे सदांच आसूं दी तुमी मागता स्टॉलाक भेट दिया बेजार केल्लें मीठ कोंत बेंतीन रेल्यो कुरिसी माजी इत्यादी आसात आनी ह्यो आमच्या आत्मीय झुजावेर झुजोवंक आदार दितात सांगात दितात ह्यो भक्ती वस्तू वापरून असो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता हर एका शुक्रारा सकाळी 16:30 बडो जेजूच्या मनामीस नव्यान पवित्राची मागणी दैवीक 10 वरां दैवीक कोकळसो तेच 10:30 वरां सक्रामेंताचें रदान 11:30 वरां मिसाचें बलिदान उपरांत नव्यान पवित्राची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र ह्या दिसा ह्या मागण्या रितीन वांटिली जावन सुमयेची भरपूर बेसांवां जोडच्याक तुमकां आपोवणी दिता व्हड संख्येन या सुमये संगी थोडो वेळ करसिया आनी सुमयेची भरपूर बेसांवां जोडया ह्या परिसरांत अपुरबायेचें हांगासर भक्तीपण चलून आसा बडो जेजूच्या मनाक जायतीं जाणां तुमी पयस पयस धांवन येतात व्हड संख्येन या सुमये लागीं बसा तुमची मागणी तुमचे संवाद तुमचे कश्ट सुमये समर्पी आनी खंडीत साहित्य बरेंपण तुमकां मुखल्या दिसांनी खंडीत फावो जातले आनी पंडीत जाता आनी असलो बरवसो आमकां आसा आनी आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना दैवी वखदां हांगासर आसात डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक वखदां आशिर्वादीत केल्लीं तीं गांठी दुखीक एसटी पिडेक भुरग्यां पिडेक तशेंच आस्थमा पिडेक वखदां आसात तशेंच दुखीक तेलां आसात स्टॉलान ती मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो तुमची मिसां तुमी ऑफिसान म्हजे लागीं दिवयात नांतर स्टॉलान थंयसर दिवयात तुमच्या त्या सामा खातीर आमी मागता तुमची ते सामां कितें आसात जाल्यार ती स्टॉलान थंयसर तुमी पुणतळार घालची नातर हांगासरल्या बॉक्सान घालची आर्दनाच्या फुलान दवरलेल्या त्या सामाच्या बॉक्सान तुमी घालची खंडीत तुमच्या इरेद्या खातीर त्या सामा खातीर आमी निरंतर मागता दनपारांच्या जेवणाक कुंभकर्च्याक तुमकां आमी उलो दिता फुलीं फुलाची पाकळी दिवन हे जेवणाक तुमी आदार दिवच्याक विनंती करता सगळे स्पॉन्सर तुमी दिवेत नंतर तुमच्या कुशेचें कितलें तें जावं दी संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी काजर जल्माचो दीस जिबल्यो तशेंच काजराचो दीस एनिवर्सरी तशेंच कुंभार मिसां इत्यादी कार्य आसतना ह्या पुणतळ सुगडास करा आनी जेवणाक कुंभ करा तुमकां मागलेलो उपकार मेळ्ळो तेन्ना जावं बरो कामां बऱ्यान मेळ्ळी विजा मेळ्ळी जावं बरो काजराचें कार्य बऱ्यान जालें वा तुमी मागलेलो उपकार तुमकां मेळ्ळो तर उपकार जावन जेवणाक तुमी कुंभ करची आनी खंडीत बाळो जेजू तुमकां बेसांवांनी मरता हें आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा खंडीत सरभक्तिकां ह्या संदर्भात तुमच्या खातीर मागतात उदारपणान हे जेवणाक कुंभ करच्याक आदार दिवच्या तुमचे लागीं विनंती करता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन विशेष मागणी आमी करता तुमी केदाळा येवयेत फोन येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर गुगलान मेळटा ऑफिसान म्हजे लागीं आसा स्टॉलान मेळटा नंतर ऑनलायन मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना म्हजें नांव आसा ती नंबर आसा ती घेवन तुमी फोन करून येवचें हाचे वरवीं तुमी निराश जावन फाटीं वचूंक जावचें ना खंडीत तुमकां हांगासर भेट करूंक साध्य जातलें हर एका शुक्रार सकाळीं 9:30 तो 11 वरां पर्यंत हांगासर कुमसार आसात सुटाय कुमसार जावन मिसाचें बलिदान वाटेली जावंक तुमकां आपोवणी दितात आयच्या दिसा आज कुमसारां थंयसर नातलीं कित्याक म्हळ्यार पाद्र्या बंबय गेल्लो मिटिंगाक फाटीं येता आसतना ट्रेन लेट जाली पाद्र्या पावल्यात मिसा पयलें हांगासर पावल्यात कितें जावं दी लेट जाल्लो जाल्ल्यान तांकां येवंक जावंक ना तशें आज कुमसारांतलीं परवां शुक्रार आसात मदें कितें तुमकां जाय जाल्यार तुमी येवयेत आमी तयार आसा आयच्या दिसा आमकां आज मिसांत कुंभ केल्ले आसात भद्राप फादर दीपक नोरोना मुंबयतावन ते पुरासाणेन आयल्यात जाल्यारय शीद हांगाच आयल्यात येवन आमकां ते ह्या मिसांवांत आदार दितात बाप तुमचो काळजांतल्यान उपकार भोवडटा तुमकां देव बरें करून म्हणटा अपुरबायचें संगीत दिवंक हांगासर आयल्यात आमचो भाव विलियम डिसोजा बेळातावन आयल्या बेळातावन कासरगोड तीन तावन सकाळीं तावन पावस सगळी रात पावसागत हांगासर
वेळार येवन पावला. विलियम काळजांवर उपकार भोवडता, देव बरें करूं म्हणटा. तांकां सांगात दिल्ल्या सर भयणीचो उपकार भोवडता, भाऊ जयचंद्राचो उपकार भोवडता. तशेंच अपुर्बायाचें चित्रीकरण करणी मिसाचें बलिदान संवसार भर पळोवचे खातीर युट्यूबार लाईव्ह प्रसार करतात मनेस्त अनुपम गंगोळी. तसोय काळजांवर उपकार भोवडता, ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या त्या सामा खातीर हेरां खातीर निरंतर आमी मागता. हेचे दिसा हे मिसाची सगळी मांडावळ केल्या. धर्म भयणीचो कुमगार वांटूंक केल्ल्या कुमकेल्या विशेष म्हणयार सोय हांव उपकार भोवडता, देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती सोडून वेल्ल्या कोसेस वाडेकारांचो तशेंच जेवणाक तांणी वत्त्या पासो आदार दिवन कुमक केल्ली आसा. त्या कोसेस वाडेकारांचो, गुरकारनीचो वाडेकारांचो, समेस्तांचो काळजांतल्यान उपकार भोवडता. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां कुमक केल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाळू जेजूची महिमा म्हणलो एक आमी काडटले. हांव तुमकां बाळू जेजूतोन कितें उपकार लाभला, कितें बरेंपण लाभलां, तुमी एका पेपरार बरोवन तुमचें नांव आनी तुमचो गांव बरोवन तुमची विरगस बरोवन तुमी ह्या म्हयन्याच्या अखेरी भितर तुमकां लाभलेलें बरेंपण कितें आसा तें इंग्लिशान जावं, कोंकणीन जावं, कन्नडान जावं, खंयच्या भाशेन जावं तुमी बरोवन तुमकां खंयचें सलीस जाता त्या भाशेन तुमी बरोवचें आनी तुमी हांगासर म्हाका हाडून दिवचें. ह्या म्हयन्याच्या अखेरी भितर उपरांत आमी एक ल्हान बुकलेट काडना सुमेचें कितें बरेंपण ह्या पुणतळा जालां तें सगळ्यांक आमी कळीत करचे दिशेन काडटले. हांव देखून गळाई करिनासतना तुमी दिजय म्हूण विनंती करता. तुमचे फोटो दिवचे म्हणना तुमचें नांव आनी तुमचें नांव आनी तुमची फिरगस दिल्या भोंवता. देखून तुमकां इतलें बरेंपण तुमकां लाभलां मन करा आनी सोम्याक साक्ष दिवच्या विटनेस दिवच्या प्रयत्न करा. मिशनरीज फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट म्हळ्यार क्रिस्ताच्या मिसावांत कुटुंबाचो पात्र म्हळ्यार कुटुंब घोव बायल भुरगीं कशें सोम्याच्या मिसावांत वांटेली जावन एक कुटुंब बांदून हाडयेत म्हणल्या विशीं एक हांगासर बिलवेड म्हणलें एक संमेलन ऑगस्टाच्या 23 तारखेर आयतारा सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत हांगासर आसतलें. हें काजर जावन 20 वर्सां भितरल्या जोड्यांक आसतलें. 20 वर्सां भितरल्या जोड्यांक एकल्याक न्ही दोगांकी आसतलें. दोगांकी भुरग्यांक तुमी आपूण हाडयेत. देखून हें जोड्यांक आसतलें. देखून तुमी ह्या काजर जावन 20 वर्सां भितरली जोडी आसा जाल्यार तुमी तुमची नांवां गळे करनासतना आमकां हांगा दिवयेत, स्टॉलांत ती दिवयेत आनी तुमचे फोन नंबरूय दिवचे. सविस्तार माहीत जाय तर भायर वेतना पोट्टी घेवन थंयसर बागला लागीं आसच्या त्या नोटीस बोर्डार पोस्टर घाला तें तुमी पळोवचें. सकयल युवा जोड्यांनी ह्या संमेलनांत भाग घेवंक विनंती. तुमची नांवां थंय पोस्टर आसल्या प्रमाणे बेगीनच तुमी ती दाखल करा. त्या दर आमकां कितले नंबर येता आनी जेवणाची ते मांडवळ करूंक सलीस जाता ते मतीन दवरचें. आनी कुमकर्च्याक न्ही ह्या संमेलनांत वांटेली जावन क्रिस्तांव सवें कशें एक कुटुंब भाग्यवंत करयेत म्हणल्या विशीं तुमी ह्या संमेलनांत वांटेली जावंक उलोवंक अप्रूप हे आसले अवकाश मेळचो. देखून जोडी हे आनी ह्या संमेलनांत वांटेली जावंक उलो दिता ऑगस्टाच्या 23 तारखेर. हेच्या दिसा जेवणाक आमकां दान दिवन कुमक केल्ली आसा. लॉरेन्स आनी पंगड इस्रायल, जेनिफर डिकोस्टा पालडका दयकर मुखार येवचे. बाबू दीपक आतावन तांणी मनाची वास स्विकार करची. उदय पिंटो शिरताडी, क्रिस्टीन कोरेया निड्डोडी, ऑल्विन डिक्रूज आनी कुटुंब मुंबय सर्वांनी मुखार येवन मनाची वास स्विकार करची. लॉरेन्स, जेनिफर डिकोस्टा, उदय पिंटो, क्रिस्टीन कोरेया, ऑल्विन डिक्रूज तुमचो मनपूर्वक उपकार भोवडता आनी सुमेची भरपूर बेसांवां तुमच्या सर्व वावराचेर मागता. नव्याना गायती जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावया. जेसू बाळका आमचेर बेसांगाल आयक आमचे मागणे. जेसू बाळका आमचेर बेसांगाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांगा आयक आमचे मागणे. ನನ್ನ ಭುರ್ಗೆ ಸಂಗತಾರ ಸಮೂಹ ಸಂತೋಷ म्हणटा सुमी तो मनशाचो इश्ट जावन जेलो जरूताराच्या गरजांनी मनशा पावलो. पिडा गुण कंदवी वयस म्हणलें नांव ताका वो जालें. नेण्यार शिकलेलो जेजू मेस्त्री म्हण आवडला. ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशा तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रगसो जेजू बळ म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. देखून बसया.
मग बाबणीनं जायते संवांग असं तुम्ही गलता दिस पडते आणि जायते ते संवांग निरंतर मागता हांव आजी जायते ते संवासात जर तूं तुमचे ते संवासात जाल्यार ह्या ते संवासांत कुडशया एकामेका खातीर मागया सुमेची बेसांवां जोडया 20 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 10 जाणां कामाली पिळ्यांतलें बयसरूंक 13 जाणां बरें खांबो जावंक एकल्याचे टायफॉयड ताप बेगीन गूण जावंक बरी भलायकी मेळोवंक 5 जाणांक शिकूंक बरी मत फोव जावंक 12 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जावंक 13 जाणां बरी सेरी फोव जावंक 12 जाणां गंठीची आनी हातापांयाची दुगूण जावंक 11 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 5 जाणां जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक बेगीन जागो विकून वचोंक 2 जाणां घोव बायले मदें संबंध बरो रुता जावंक एकल्या रीण फारीक करून करपा मेळोवंक शिवराज म्हणल्यार एका तरणाट्याच्या पोटांत आशिल्ली दूख संपूर्ण गूण जावंक संपूर्ण रितीची बरी भलायकी ताका भोव जावंचे बसत मागोवंक विनंती केल्या तशेंच एकल्याच्या घुमटेची शिरेची तकलेची गूण जावंक एकल्याच्या पाट्याच्या कणेची कुशीच्या बोरींची दूख गूण जावंक एकल्याच्या कुडीन ती गॅस्ट्रिकाची संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या कुटुंबांत एकल्याच्या कुटुंबांत शांती समृद्धी रास करूंक एकल्याच्या कुटुंबांत परगांवत आसलेल्या संद्यांक राखोवंक सांबाळूंक कामांत बरी बदलती फोव जावंक एकल्याची रीण फारीक करून करपा फोव जावंक एकल्याच्या कृषीचे बेड्याचे भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्या कृषीचे लागलेली सगळी कीड ती पयस सोरोवंक तशेंच तेका जाणांची धरली सगळीं कामां शोभेतान पंता भोवंक तेका जाणांचे तकली पडून मायग्रेन गूण जावंक तेका जाणांच्या हातापांयाची गांठी दुखी गूण जावंक एकल्याच्या चलयेचे सेस उणें जावंक नेगेटिव्हिटी तेजे पयस सुरोवंक एका चलयेक शिकोवन जालां बरें काम मेळोवंक आनी बरें कंपनींत बरें ताणें शिकले लायनीर बरें काम मेळचें पासून मागोवंक विनंती MBBS शिकोवन काम करतल्या तरणाट्याक बरें कामांत तिरासन फावो जावंक आदार मेळोवंक तेका जाणांचे कॅन्सराची पिडा गूण जावंक 6 जाणांचे नव्या घराचें काम पंता पावोवंक 6 जाणांक नवें घर बांदलेलें काम धरलेलें आसा तें पंता पावोवंक तेका जाणांचें कृषीचें काम बऱ्यान जावंक एकल्याची आस्तमाची पिडा गूण जावंक एकल्याचे कोर्टाचे केस तीर्मान जावंक तशेंच 12 जाणांक बरो पावस फोव जावंक कृषीचें बेळें दुरू गेल्लें तें अखेर जावंक तशेंच 50 आनी 7 जाणां तरातरांच्या गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे रित्या खातीर मागया आमा समेज तांच्या गरजां खातीर मागया दिमी घालया हातूबार सगळी आमची मागणी सम्याक पेटोवन दिवया अर्गां तुका सम्या जेजू उगडाप तुका सम्या जेजू आराधन तुका सम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 उलमरा 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 या समस्या उलमरा सम्या जेजू हालेलुया हालेलुया मागणी दे नाही कोणगे या मुसैदे भक्तिगत गोष्ट नाही त्याची चिंता तुझं नाही त्याच्या हातात सुरू नाही सम्या कोण कपूर दिन बडा विश्वासानं गुणा सासरी आले मोठा मोठे नाही तुझ्या तुझ्या व्यसन नगर मगले सगळे फोक करे मला की संत समुदाय कमाविजा मगले देणे सगळे शरीर देणे सगळे फोक आशीर्वाद कर जेजो आपण सगळ्या व्यसनावर हालेलुया 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 सगळी मागणी संगत गोंधळ बळका जेजू समर्पण कर मागणी करूया हे भगवान जेजू बळका तुझी सर पदवी आजा भितर उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिव कोलोलो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सगळ्यांक देन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो मान बरी कृपे बरयले समी तुजे संगत आसतरी आमी दादो सदीव आनी सदवी फॉल जुगूस चेंजेस जावं मान बरी कृपे बरयले समी तुजे संगत आसतरी आमी दादो सदीव सदवी फॉल जुगूस चेंजेस जावं मान बरी कृपे बरयले समी तुजे संगत आसतरी आमी दादो सदीव सदवी फॉल जुगूस चेंजेस जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळकम चेर सांगल जेजू बळकम चेर सांगल जेजू बळकम चेर सांगल सगळी संगत मागया ए जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्या सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्यान तुमकां उक्तें जातलें
तुझे भोवभोगीवंती माये मरियेच्या मदतीचेर पातयेन हांव बडें ता सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळशें कर. एक बोलतोळे आमी आमच्याच गरजां खातीर, वैयक्तीक गरजां खातीर, खासगी गरजां खातीर आमी मागया. सगळी संगत मागया. हे जेजू तुवें सांगलां म्हज्या नांवान कितें मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. तुज्या भोवभोगीवंती माये मरियेच्या मदतीन हांव गलतेपणी अती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नवी मागतां आनी तें म्हाका फावो कर. मागया आज विशेश करून तरातरांच्या गरजां खातीर मागया. विशेष करून मागया आमी कामां नातलेल्या कामां मेळच्या बसत, सिरीक नातलेल्या सिरीक मेळच्या बसत, भुरग्याचे देणे नातलेल्या काजारी जोड्या भुरगे देणे फावो जावचे बसत, विजा नातलेल्या विजा फावो जावचे बसत, तरातरांची पिडा आसून कश्ट दिल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळचे बसत आनी सगळ्यांचो रिपोर्ट थोड्यांचो आसा तो नॉर्मल येवचे बसत, बरी भलायकी सदांच तांकां फावो जावचे बसत मागया. सर्व भुरग्यां खातीर वजनां बसत आमी मागया. बरो आमकां पावस फुडल्या दिसांनी फावो जावंचे बसत, उदकाचे सगळे समस्या परिहार जावचे बसत, क्रिस्तीच्या बिडाचेर भरपूर आशिर्वाद लाभचे बसत आमी मागया. सगळी संगत मागया. ए जेजू तुवें सांगलां सर्गानी संवसारांत जीवत्रांत सरशिरांत तुजे भोवभोगीवंती माये मरियेच्या मजतीर हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत भरवोसो आसा. आमी मागया आपूण थोड्या घेवचे हर एका भक्तिकां खातीर मागया. ऑनलायनीर हांगासर नव्यान करता त्या सगळ्या भक्तिकां खातीर मागया. तरातरांचे गरज दवरून हे नव्यान करता त्या सर भक्तिकांक सुमेची भरपूर बेसांवां मेळशें मागया. सुमेची बेसांवां, भलायकेची बेसांवां, आशिर्वाद तशेंच कामाची बेसांवां, सिरीकेची बेसांवां, भुरग्याच्या देण्याची बेसांवां, पिड्या गुण जावची बेसांवां, मागलेलो उपकार मेळचे बेसांवां, सुटकेची सुडवणेची आनंदाची सगळी बेसांवां हांगासर येवची हर एक भक्तिकां फावो जावचे खातीर विशेष करून संदर्भार मागया. सगळी आमची मागणी संगत गुंतून बाळका जेजू समर्पण करणे मागणे म्हणया. हे अजबाच्या जेजू बाळका कधीन आनी बेजारान भरुले आमच्या काळजांचेर एका कुळी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सुर पडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोदीन भरुले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सोंदी. इतल्या अत्रेकार मागची कृपा आमकां दी मदी. काड आमचे वयले कस निरासपण तुजे कुमगांनी बुसवण आमकां धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगात आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वता आमेन. मंगळ बाबडीनो जायते उपकार सुमया जेजून आमच्या जिवितांत केल्यात. सुमया जेजून केले सर्व बरेपणाचो उपकार बावडया मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया. 12 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर, 5 जाणांची बरी सेरीक फावो जाल्ल्या खातीर, 13 जाणां बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर, 2 जाणां गांठीची दुखण जाल्ल्या खातीर, एकल्याची गुमटेची सिरेची दुखण जाल्ल्या खातीर, पडेच्या गण्याची कुशीची बरी दुखणी जाल्ल्या खातीर, एकल्याची कुडीची गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्ल्या खातीर, एक माणसाची समुद्र समृद्धी रास जाल्ल्या खातीर, एकल्या क्रिस्तीच्या बिडाचेर आशिर्वाद लाभलेल्या खातीर, एकल्या रीण फारी करून कृपा मेळ्ळ्या खातीर, एकल्यान धरिल्ले सगळें घराची कामां सबित्यान पंथा भोगलेल्या खातीर, 13 जाणां वावर संपूर्ण करून आदार दिल्ले बसत, परगांत असले राखून सांबाळिल्ले बसत, कामांत बदलती फावो जाल्ल्या बसत, तशेंच एकल्या चलयेचे डिग्री कंप्लीट जावन बरें अंकगण पास जाल्ल्या बसत, एकल्याचे MBBS बऱ्यान पास जाल्ल्या बसत, एकल्याचे स्ट्रेस उणें जाल्ल्या बसत, 13 जाणां तकली पडापड गूण जाल्ल्या बसत, एकल्याचे घराचें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या बसत, 13 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या बसत, 5 जाणांक घरांत समाधान लाभलेल्या बसत, 2 जाणां अनवरांतले कश्टांतले निवारलेल्या बसत, तशेंच 22 जाणां मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दितात. तांचे सांगात आमचे अर्गां आसा जाल्यार गुंतया आनी बाळका जेजूक आमी काळजांत अर्गां दिवन हे अर्गां मागणे सांगाता आमी म्हणया. ही भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केले देवड उपकार खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळते आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणारी सांबाळणार. आमची सगळी पातीनी आमी तुजेर दवरता. तुज्या अजबाचे म्हाजे मारिफात तुजी बग सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे कडेन नातली देवी मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुमयेचे नावी आमचो आदार सुमया देन आयक म्हजे मागणी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. सर उदळ्यार मोगान भरले देव आमच्या भोव मोगळ बापा तुजी गुण करची सगत पिडेस कुडी लाभूंक कश बघतेल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुझ्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातरांच्या पिडेनी कश्ट दिल्याची तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताच्या मोतीची आनी कुडीची सर दुख तांचे तावन पयस कर. तुज्या पुता बाळू जेजूच्या कृपेन ताका कुडी आत्म्याची वर्ती भलायकी लाभय. अशांगात आनी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सस्ताचे जिवी जोडून तांकां आदार जावं. ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುಗೆ ಸಾಲನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर दवरून तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान दवरून तुमकां वाठोरून, तुमच्या फाटल्यान दवरून तुमकां राखूं, तुमच्या वयर दवरून तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी राजवर्सले येता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उबी रावया. मकळ बाबडीनो भक्तीन ह्या मिसांत नवेनांत तशेंच आराधनांत वाटिल्ली सावन समयाची भरपूर बेसांव जोडिल्ल्या तुमकां सुमेस्ता अभिनंदन पडिता. देव बरें करूं म्हणटा. सुमेची भरपूर बेसांव तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रार परत संगाता मेळया. सर्व गरजां खातीर भुरग्यां नातलेल्यांक भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर, कामां नातलेल्या कामां मेळच्या खातीर, पावसा खातीर, सरपिडेस्तां खातीर, उतरप्रयां खातीर, एकसूरपण भोगतल्या खातीर, मोतीची हिसाब भोगतल्या खातीर, तरातरांच्या पिढे कश्टां वळख जाल्ल्या खातीर सांगाता मेळया. एका मनाची जावया, एका काळजाची जावया. सांगाता मेळया. पयस आमी येवया. सांगाता एकठांय जावया. ह्या पुण्यतळार बळो जेजू मुखार सरपडून आमी मागया. सग्रामेदा मुखार सरपडून मागया आनी सुमेची भरपूर बेसांव जोडया. तोळ पर्यंत आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां देवणाचेर आशिर्वाद मागया. सुमेचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. प्रार्थना सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमचेर आसनारा ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुण्यतळाक येवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर तुका मेहरगान दिता. ह्या पुण्यतळार आयच्या दिसा तुजे सवय एक घंटोभर आराधना करूंक, तशेंच मिसाच्या बलिदानान वांटिल्ली जावन देवाचें उतर आयकूंक, तुज्या कुडी रक्ताचें पोशण घेवंक फोव केल्ल्या पासून तुका मेहरगान दिता. नव्या मुखांतर तुज्या कृपेची बेसांव आमचेर वतूंक तुवें फोव केल्ल्या पासून तुका मेहरगान दिता. आतां आमी जेवणाक येतली जाल्यार जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक दान दिल्ल्या सुमेश दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो व्हडी तेच मोपान तुका फाटी मेळोसो कर. तशेंच हें जेवण आयच्या दिसा रांदूंक कुकुमा केल्ल्या कोसेस वाडेकरांची तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीसो कुमकेसो फळ तांकां येतीस मोपान कबाडी मेळोसो कर. हें जेवण जेवतल्या मारीकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वडावडी ते उपकारता. आत्म्याच्या वडावडीच्या कणकादी निरंतर वावरूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जिये त्रास करता ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आतां पवित्राची मागणी करता. एक जाग पटल्यान एक जर मुखार भक्तीन तुमी येवचें आनी पवित्राची मागणी जोडची. पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवून ये. तेला जेसूच्या देवीक मोगान आमकां तूं रोपेट कर. आमकां तूं रोपेट कर. दैवीक देण्यांच्या पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवून ये.
तुजी देणी एकवट आमचो सदा वाडय सडय बावार्ता दिवो तुजे कृपेन जळय दैवीक देण्यांच्या अवितत्म्या आमचे तू देवोन ये ते लावन जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तू रूपी कर आमकां तू रूपी कर दुखले मना राखून आसात घायेल्ले काळजा आशेवन आसात मोगा उजा तुज्या तिहास गुण कर संतोषान भरून जिनी पावन तूं कर बापाचे कुशेक खाल जावन सलय आधार मागता जियोंक खालती जिणी सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्तोर कर न्हू तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचें बुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचें बडो जेजूचें भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायते तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुलीं फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदार मनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.